हांगासर येवची lagi ya tapi sebenarnya lagi देवबरी सकाळ तुमका सुमेस्तान पक्षी केरे सांजू तद्देवाच्या भक्तिकानो यात्रेकानो आणि समेस्त फिरगजगारानो आणि समेस्त आमच्या मोगाच्यानो ह्या पुंतळाच्या वार्षिक महापर्व ह्याच महिन्याच्या 28 तारखेर भोगद्दाळ्यान संभ्रमेन आणि वरथ्या भक्तीपणानं आचार सुंचे वाजवी जावन आसा. ह्या वक्ता आज 9 दिसांचे नवेन आराम जात असताना आज हांगासर हो बावटो उबारन नवेनाक सुरवात देवन आज 9 दीस म्हणसर नवेन आणि 28 तारखेचेर हांगासर संभ्रमिक फेस्त आणि फेस्ताच्या दुसऱ्या दिसा खुशालपूरची म्हणलो भोव मनोरंजन नाटक हांगासर सांजे 6 वरार आसतलो. त्या देखून ह्या सर कार्यांक ह्या सर संभ्रमाक तुमकां परत एक फावटी मोगास आनी मानास येवकार मागता. आमचे फिरगजविगार मनादीक बाब मेल्विन नरोन्ना वस्ती येजक बाब आमचे फादर स्टॅनी फर्नांडीस फिरगज उपाध्यक्ष मानेस जॅक्सन तशेंच गोळी परिषद कार्यदर्शी मानसिन सायला डिसोस आणि सर फिरगजगडच्या नावे तुमकां मोगासो येवकार मागता असताना मोगाच्यानो आयच्या या बावटो उबोवच्या सेरेमनीत हजर आसात आमचे समोर मनादीक बाब रोशन क्रास्ता फादर मुल्लास होमिओपॅथीक मेडिकल कॉलेज देरगड हाचे ते एडमिनिस्ट्रेटर जावन आसात. फादर तुमकां मोगास आनी मानासो हांव येवकार मागता समेस्ताच्या नावे. आशा खंडिल्यांचो पात्र सांज उरतात देव भक्तीन मागून हांगासर आयिल्ल्यांक निराशित कर्ण धाडिनासता हर एक लागी ताणें गुण करून फाटीं धाडला आणि हे पोंशेत देश विदेशांत वरते नावाडते पोंशेत जाला. बाप स्टॅनले पेरेर हांगाचे पयले फिरगजविगार जावन आसल्या तेंपातावन आज म्हणसर आतां हांगासर अशे आमचे बाप मेल्विन नरोन्ना वरत्या उमेदीन मेहनतीन खळमेळांतल्या वावरान ह्या पोंशेताच्या उदारगती खातीर सेवा ते दिवंत आसात आणि तांच्या सेवेक देवान वरते बेसांव म्हूण सांगीत. फाटल्या 2 वर्सांनी आमी फेस्त गद्दळ्यान आचरण करून तर ताच्या आदल्या वर्सा केल्ल्या फेस्ताच्या सामूहिक हजाराक लगभग 5000 वयर भक्तीक हांगासर हजर आसून या पोंशेताच्या चारित्रीक गणित म्हणून हांवें सांगयत. तशें आसता आज आराम जमच्या ह्या नवेनाक पात्रांव सांजूद जेजू लागीं कृपा आनी मजत आमकां सुमेस्तां मागून धाडून दी आणि मुखार जावची सर कार्य ती यशस्वीत जावन दीत म्हणून आमचे मागणे जावन आसा. तशेंच हांगासर ह्या वर्सा सामूहिक हजारां 25 तारखेर आसतली. त्या दिस भोव मनादीक मॅक्सिम नरोन्ना बाब विगार जनरल मंगळूर देसेस हे हांच्या मुखेलपणान सामूहिक हजाराचे सेरेमनी संभ्रम आसतलो. ह्या कार्या तुमकां मोगासो येवकार मागता. तशेंच 28 तारखे सलच्या फेस्ताच्या दबाजीक संभ्रमीक मिसाकी तुमी हजर जावन तुमकां उलो दिता. आणि आतां आमचे समोर अशे सैर येजाक बाब रोशन हो बावटो उबारन तांणी सुरवात दिजे म्हणून विनंती करता. सर येजाकांनी आनी मुखेल्यांनी मुखार येवची. जरान ताळयो आमी दिवया. सांज जाला की मजत आमी मागया. सांजच्या मजतीन जेजू
सर कुत्तेन बेसावानी आमकां बरोवन दी आनी 9 दीस म्हणसर हो बावटो हांगासर उबो आसता ह्या सर दिसांनी जेजूची कृपा सांजूद आमकां मागून धाडून म्हण आमची आशा जावन आसा. आतां मोठो संदेश दितले बाब रोशन. पयले सुवातेर तुमकां सुमेस्तांक बरी सकाळ हांव मागता आनी ह्या नोवेनाच्या सुरवातेक फेस्ताच्या संभ्रमाच्या सुरवातेक स्वागत म्हणटा आनी उल्हास पाठयता विगार बाब मेल्विन नोरोन्ना, बाब स्टॅनी जॅक्सन आनी शैला उपाध्यक्ष आनी कार्यदर्शी आनी तुका सुमेस्तांक हांव उल्हास पाठयता आनी सांजुदा मुखांत ह्या पुण्यक्षेत्रांत जावचें जायतें बरेंपण तुमकां तुमच्या कुटुंबाच्यान हर एकल्यागी ताचे मुखांत जेजू फाव करून दी म्हणून हांव आशेता. हांगासर सुरवात जावन आमी बावटो उबारलो आनी बावटो उबारलो म्हळ्यार आमी आमचेंत काळजां म्हणा देवाक उबारले. सांजुदाच्या ताच्या मानाक ताचे मुखांत आमची कुटुंबां आमची काळजां आमचे अत्रेक आमच्या कुटुंबांतले हर एक समस्ये कश्ट आणवार सगळे आमी हांगासर उबारले आनी खंडी जावनी ते जेजू सरशीन पावता आनी असल्या पावार्थान आमी उबारलेले आमकां जेजू बेसावांनी बरें दिता आनी तसो संदेश आसा ह्या फेस्ताचो भावार्थी जिवी जिवया आनी जेजूची बेसावां जोडया. त्या देखून ह्या नोवेना वेळार आनी हांगासर जावच्या हर एका कार्यांत असलो भावार्थ आमी दाखोवया आनी तो भावार्थ आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक हांगासर येवच्या हर एकल्यागी आशिर्वाद जावन जेजू दिता म्हणलें आमी वळखून घेवया आनी असल्या स्पिरितान जिवंक आमी प्रयत्न करया. परत एक बडी तुमकां उल्हास पाठयता आनी जेजूची बेसावां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर हांव मागता. देव बरें कर. मगाशेनो गोवापूरबायचो संदेश आमच्या ह्या जाकांनी आमकां आज दिला. निजायके बावटो संगी आमची काळजां म्हणय आज आमी जेजू संगी उबारया म्हणलो तांचो संदेश तो आमी काळजान आमच्या स्विकार करया. हांवें सर्वे सांगल्यार माने कोण भक्तीन हांगासर ह्या पूर्ण तळाचेर येता आनी सांजे मजत मागता सांजो तांकां खंडीत जेजूच्या मजतीन मागल्लें सर्व तांकां फावो करता. त्या देखून म्हाका 10:30 वरांचेर आयचे नोवेनाचे मीस आराम जाता. नोवेनांनी सक्रामेंत आराधना जाल्या उपरांत दनपारां हांगासर हर एका नोवेनाच्या दिसा आयल्या यात्रिकांक भक्तिकांक समेस्तांक जेवणाची वेवस्था आसा. त्या देखून तुमी समेस्तांनी सहकार दिवच्या खातीर तुमचो उपकार बावडटा आनी हांगासर तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. मुखाशेनो कितें रितीन माध्यम मुखांतर हो संभ्रम चलयतल्या सर्व भक्तिकांक हांव प्रणाम म्हणटा आनी बरो येवकार मागता. सांजुता देवाचें पुणशेत पक्षिकेरे हांगासर जावच्या वार्षिक परबेच्या सुरवातेच्या कार्याक आज जमा जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं अभिनंदन पटयता. सांगातास आनी मोकळी जावच्या सर्व नोवेनाच्या मिसांक भक्ती कार्यांक तुमकां मोगसो स्वागत मागता. सांजुता देव आम्हा हर एकल्यांक बेसावांनी बरोवन दी. ह्या वर्साचो संदेश ववर्तान देवा लागीं सरया देवाची जेजूची बेसावां जोडया म्हणल्या संदेशा काल ववर्तान हे पुणतळाक येवया आनी जेजूची बेसावां आमची कर घेवया. आमच्या कुटुंबांत आमच्या जिवितांत सुख संतोष समाधान सदांच रुता जावन दी म्हूण मागया. हे संदर्भार हांव उपकार ववडता बाप रोशन क्रास्ता फदमुल्लस होमिओपॅथीक मेडिकल कॉलेजीचे ते आडळते जावन आसात तांचो मनोगौरव उपकार ववडता. सांगातास हांगासर आसात आमचे वस्ती आसा बाब स्टॅनी तांचो उपकार ववडता. सगळी मांडावळ केल्ले आमचे क्रिकेटीचे उपाध्यक्ष मनेस्त जॅक्सन सल्डाना तशेंच मनेस्त शैला डिसोजा आनी ह्या प्रभायाचे हांगासर कार्यनिर्वहण केल्ल्या मनेस्त रॉबर्ट डिसोजा तशेंच सर फिर्गसकारांक माध्यम मित्रांक आनी समेस्त भावार्थी भाव भयणीक तुमकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा अभिनंदन पटयता. सवयता वरां देवीचो तेर्स आसतलो उपरांत मिसाचें बलिदान सुरू जातलें आनी तुमच्या खातीर तुमच्या कुटुंबा खातीर तुमच्या तेसांव खातीर विशेष करून मागतले हांव परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. आमी सोम्या करसून गीत गावया. सोम्या दिन वासुयांतो बोरो सोम्या दिन वासुयांतो बोरो सोम्या दिन वासुयांतो बोरो मोगा परिमिता सोकोरो दिन वास्तोलो सोम्या सर्वय काळी
Wakuntolo maima sansakani Resnato surgani asosari Rayama survaso sedangkali Sumyadin wasuyanto boro Sumyadin wasuyanto boro Sumyadin wasuyanto boro Moga perimita so guru Bapa Ceni Putra Ceni Pavitat Mesya Nabi Amin.
मुंजुदाच्या भक्ती खानू क्रिस्ता आपवणे लाभलेल्यानो पाक्षिकेरे पुणशेताच्या यात्रिकानो देवा हुजरी सांजूत वर्ता तुमच्यो विनवण्यो देवसुदाच्या भक्तिकानो क्रिस्ता आपोणे लाभलेल्यानो पक्षिकेरे पुरुषेताच्या यात्रिकानो देवा हुजरी सांजूत वर्ता तुमच्यो विनवण्यो येया तुम्ही समेस पीडे स्थानो कष्टा नष्टानी अडसल्यानो येया भरवसो खंडल्यानो हेया दैवी दयालान वडानो येया तुम्ही समेस पीडे स्थानो कष्टा नष्टानी अडसल्यानो येया भरवसो खंडल्यानो हेया दैवी दयालान वडानो देवसुदाच्या भक्तिकानो क्रिस्ता आपोणे लाभलेल्यानो पक्षिकेरे पुरुषेताच्या यात्रिकानो देवा हुजरी सांजूत वर्ता तुमच्यो विनवण्यो सकाळींची बेटवणी येजूच्या देवी काळजा आजचे सर्वची मागणी काम आणि कष्ट आमच्या पथकाच्या बरेपणापासत आणि अल्तारीच्या बोपई सक्रामेंतान तुवें तुकाच कळलं नासतना बेटोवच्या समय स्थिर बसत बघेवन तांकां मरयेच्या कथावीन काळजा मरीपात हांव तुका भेटयतां प्रत्येक जावन मागण्याच्या आपोस्त इर्द्यां बसत आनी बाप साहेबान ह्या म्हयन्यात दाखोवन दिले इर्द्यां बसत हे सर हांव तुका भेटयतां सर तुजे बसत येजूच्या पवित्र काळजा येजूच्या देव काळजा तुझे राज येव आयच्या सजा म्हज्या मागण्याक आनी बऱ्या करण्या लागून अशी सर पत्क्यांची क्षमापी जोडून हांव खुशी व्हरतां सुमया जिजू तुज्या भोव देवी काळजाच्या ससायेन राख आमच्या भोव बगेवन बाप साहेबाक जात ताका उजवाड गटायांनी बुजावण म्हणजे देवा म्हणजे सैबा हांव तुज्या पांयां पडटां हांव तुका अर्गां दितां अंतस्करणी नमस्कार करतां और तुजो उपकार मानतां कित्याक म्हाका रचलें म्हूण नेस्क्रिस्तांव केलें म्हूण आजपर्यंत सांबाळलें म्हूण जशी बरी रात दिली तसो बरो दिसती सैबा म्हजो आत्मा म्हजी कोड तुज्या हातांत दितां म्हजी चिंतना म्हजें सद म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट आनी करणे तुका समर्पितां तुज्या व्हडा मनाक म्हज्या पत्काच्या बारीकपणाक म्हज्या जिसू तुज्या कुसाच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या पुण्या बसत बक्षी म्हजी समेश पत्कां म्हजी पत्क्याची काकुळट कर देवा पवित्र आत्म्या दी सैबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पत्कान हांवें पडना जावच्या तुजे बदे सांबाळूंक म्हजे कायदे पाळूंक म्हजी पत्क्याची काकुळट कर म्हाका पत्क्याक बक्षी बाबर्ताचें विधान सर्वेस्वर देवा तूं एकच देव आनी एका देवतेन ते एक जण बाप पूत आनी पवित्र आत्मा म्हूण हांव तीर सत म्हणटां तुजो दैवीक पूत मनीस जालो आनी आमच्या पातकां खातीर मेलो जिव्यांची मेल्ल्यांची मुनसुबी करून घेतलो म्हूण हांव सत म्हणटां ही सतां आनी कॅथोलीक पवित्र सभा शिकयता ती सर सतां हांव सत म्हणटां आनी उसारतां कित्याक तूं सस्नीक सत आनी जणवाय आनी तुवें ती उगडापींग केल्यान तूं फटयना पटवून पडनाय ह्या बावरतान जियोंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरतां आमेन भरोश्याचें विधान सर्वेस्परा देवा तुज्या कृपेन सर म्हज्या पत्कांचें बक्षाणें आनी जिणे उपरांत सस्नी सूख जोडटली म्हूण हांव बरवसतां कित्याक तूं सर पदवेदार विस्वासी दायड आनी काकुळदार आनी तुवें तें बसयलां ह्या बरवश्यान जियोंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरतां आमेन मोगाचें विधान सर्वेस्परा देवा सरस्त प्रासड हांव तुजो मोग करतां आनी तुजे बसत म्हज्या पेल्याचो हांव मोग करतां कित्याक तूं व्हरतो अपरिमीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फावो ह्या मोगान जियोंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरतां आमेन
दुखीचे विधान म्हजे देवा सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पथकांची हांव दूख धरतां आनी ती कंटाळतां कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फावो जाली पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सरस्त प्रास चड मोव फावो जाल्ल्या देवाक हांवें अपमान केलो देखून तुज्या कृपेच्या आदारान आनी मुखार पातळ करिना म्हूण आनी पथकाचे समय सुकयतली म्हूण तीर निश्चय करतां आमेन. म्हजे राणी आनी म्हजे माये हांव म्हाका सगळ्यो तुका दितां आनी म्हजें भक्तीपण तुजें तें दाखोवन शाक आयच्या दिसा हांव तुका समर्पितां. म्हजे दोळे म्हजे कान म्हजें तोंड म्हजें कळीस आनी म्हाका सगळोच कांयच दवरनासतना देखून मोगाळी माये हांव तुजो जाल्ल्या वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाका तुजी सासतानी बस म्हणल्या परी सुमयाच्या बुडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली. Namaan muri pemberle sumdia sangata serem bitar tun sedem asting Paul Jagusian Jizo. Able semia cisakan. Namaan muri pemberle sumdia sangata serem bitar tun sedem asting Paul Jagusian Jizo. Ande osebut mani salo. Namaan muri pemberle sumdia sangata serem bitar tun sedem asting Paul Jagusian Jizo. Bagaimana tidak wajib meyampasu winatikan Pratu ya Yesus ya berdwian beri kabar dille berwin tu jabatan Kristen manusia pun getile ame sana zaliau taja kastani kursori John perencanaan tak kami pawasye tuji kurpam cantas karena ni wot pun memaktau tes Kristen jas semia marifat amin. Mai ma bapak ani putak ani pawitat mian Mai ma bapak ani putak ani pawitat mian Mai ma bapa kani puta kani pawitat miyak dar budaya mujaraknya sergindain maka dilihat tabir muci motu sodai maka rak sambal selai amin sasna sevisyo di tangka Yesumya nirantar prakas tancir pangkodi samadanan te visyo giundit amin satmantan dewak sepadara bapak sergani pritimicharas narak ani Jesu Kristak tace krias putak amcha sumya Zopai tat meri garbe sambalo aung kamer tanzur molo पांच पे कालताने को सोचले ताका कुर्सार जोडलो तो मला जकाने के पिलो तो मला मध्ये देवलो तिसरे सामेलन तो परतून जीवन दलो सरकार सोडलो सरपद्यार देवाच्या उजव्याक बसला तेन तान जीवानी मेल्यांची मनसुबी करून घेतलो सतमंता पवित्रत्म्याक कातोलिक पविसबेक भक्तांचो एकतार पथकांचे बक्षाणे कुडीचे जीवनपण तसण्याचे जीवित आमेन. आमच्या पासर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी कुशी सरकारता तशी संवसारांत जावं आमचे सुटलेल्या बक्षिता तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळ्या प्रतिनाका पुनोटंतले आमकां दिवं नमान मुरे प्रंबरले सुमजी संगता आश्रय भितर तूं सदैव आसतें पॉल जगोशियन जेजो भगवंती मरी देवाची माये आम पप्या गती विनती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमीन. नमान मुरे प्रंबरले सुमजी संगता आश्रय भितर तूं सदैव आसतें पॉल जगोशियन जेजो भगवंती मरी देवाची माये आम पप्या गती विनती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमीन. नमान मुरे प्रंबरले सुमजी संगता आश्रय भितर तूं सदैव आसतें पॉल जगोशियन जेजो भगवंती मरी देवाची माये आम पप्या गती विनती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमीन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तशें आता आनी सदां सर्वदा आमीन. सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्यानी सर्वंदारा जेजू क्रिस्ताची कोडाणी रग आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या परिपणापासून जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात
कष्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता आम्हाला काकुळत आमची कर नामारणीये काकृतिशेमये नमन आमच्या जीवा अमृताने भरोशा तुका आमी उलो मारता आमी परदेशी वेची बाळकां या दुखाच्या कंठ आसता आस्कार उस्कार सोडून आमी तुका उद्धार करता तर आमचे शिकाये तेजे काकुळचे दोळे आमचे वयर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कशें देव फळ जेजू आमकां दाखय ये दयाळी ये मोगाळी ये दुर्लभी अवंकार मरये भगवंती देवाची माया पासो विनंती कर बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. जमल्यावा मी घरा देवाच्या उंडो वाय रूपांतर करूंक कोडी ख्रिस्ताच्या भक्तीन उर्बेन आयल्यावा मी जेवणाक सोम्याच्या सोम्या जेजू थंय एक पोटया बांदन मोगाच्या सोम्याचे जेवण अवगा बलिदान सगळीचे पवित्रा दिता समाधान सोम्याचे मर जीविता
तशें भावानो भयणीनो तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस मागता. नव्यान असो पयलो दीस आमी आज आचरण करच्या संदर्भार आयच्या दिसा विशेश करून आमी भुरग्यां खातीर मागता. आयच्या दिसा संदेश हे पर्या ल्हान भुरग्यांक मुजेस येवंक सोडा. बाबा जिवीत भुरग्यांचें जिवीत परजळ अशें करता. सांजूद ल्हान भुरग्यांचो मजतदार म्हणलो संदेश आटापची देवस्तुती आमी संभ्रमतना ह्या देवस्तुतीक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. हे संदर्भार विशेष करून आमी मागया आम्हा समेस्तां पासून सर्व भुरग्यां पासून हे संदर्भार अर्ग आमी दिता. एडन मिनेजेस पेरमुदे, आयरीन डिसोजा पेजार, आयरीन डिसोजा नित्या दरवाडो प्रत्येक ते पासून मीस भेटयता. लिल्ली अल्वारीस मुक्का सल्मासो बाळंतेर बऱ्यान सावंको, क्रिस निकोलस पेरीस किरेम देवादीन विनीता वियोला रोड्रिगेस आत्म्यापासून मीस भेटयता. लविटा रोड्रिगेस किन्नीगुडी विनीतासो आजल मादिसासो उगडास काडण्या देवादीन मेरी आनी एडवर्ड डिसोजा आत्म्यापासून मीस भेटयता. संतोष डिसोजा किन्नीगुडी हे रेते पासून मागता आसतना आयचे मिसाचें बलिदान भेटयतात. मनादी बाब रोशन क्रास्ता हांगासर आसात. फादर मुल्लस होमिओपॅथीक मेडिकल कॉलेजीचे ते आडलतेदार जावन आसात, एडमिनिस्ट्रेटर जावन आसात. म्हणजे ते सांगाती याजक आमकां सांगातास आवड मेळ्ळी. आमी सांगातास शिकल्ल्या आनी आमच्याच इस्कॉलान ताकोडेंत तांचे हायस्कूल शिकप तांणी शिकल्लें. गांवांत ते सिद्धगट्टे फिरगजीचे आमचे मोगाचे इश्ट आज हे मिसाचें बलिदान भेटयतना तुमच्या खातीर तुमी समेस्तां खातीर मागतात. माध्यमांत मिसाचें बलिदान भेटयतल्या सर्व वार्ती भाव भयणींक आमी स्वागत मागता. तुमचे खातीर आमी मागता. सांगात मेळून हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. जेजू ख्रिस्त ते मोगाच्या भुरग्यांनो आणि भावा भयणीनो, नोवेनाचो पयलो दीस आज आमी सुरवारता. सांजुजाची फिरगज आणि पुण्यक्षेत पक्षिकेरे वार्षिक महापर्वेक तयार जावन आज आमी आराम करचे नोवेन. प्रत्येक जावन आमच्या फिरगज कुटुंबाक सर भक्तिकांक पासत आमी भेटयता आनी ह्या फेस्ताचो संदेश आमकां कळीत आसा. भोवार्थान देवा लागीं सरया, जेजूची बेसांवां जोडया आनी आज आमी संभ्रमचो दीस ल्हान भुरग्यां पासत समर्पण करचो. जेजूची उतरां ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशीन येवंक सोडा, कित्याक तांचें जावन आसा सर्गींचें राज. हो संदेश आज आमी नियाळटा. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या फिरगजेच्या तशेंच हर एका भुरग्यांचो आमी आज उडास करया. तांच्या बसत आमी मागया. भुरगीं जावन आसात आमच्या कुटुंबाची आस्त. भुरग्यांचें रक्षण, तांचें पोशण आमची जबाबदारी. भावार्थान तांकां वागोवचें, आत्मीक रितीन वाडवळ दिवचें आनी बरो फुडार तांकां लाभोवचो हर एका वडिलांचो, आवय बापायचो आनी आमचो कायदो. हें सगळें पवित्र पुस्तकाच्या आदारान, देवाच्या आदारान, प्रेरान जोडून भुरग्यां बसत आनी आमची जबाबदारी समजून जियोवंक सांजुदाची मजत आमी मागया आनी आमच्या हर एकल्याच्या गरजां खातीर हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवया. तर एक घडी बरो आमी मावून रावया. देवाच्या पवित्र सदरेकाल आमी आसा. जेजूचें हजरपण आमी बघया. ह्या पवित्र देव तेंपलांत एका मोनाची आनी एका काळजाची जावन आमी आयल्या. आमच्या काळजांत जायते अत्रेग मागणी आसात. हें सगळें जेजू संगी आमी समर्पण दितना आमची काळजां मोनाय आमी नितळ करया. नितळ काळजांत जेजू खंडी जावन आसा. नितळ मोनांत जेजूची आशिर्वादां जोडूंक ताका बगूंक आमकां साध्य आसा. तसलें भोगाप जोडूंक सर आमची पातकां, आमचें उणेपण आमी वळखून घेवया. आमच्या कुटुंबांतय, आमच्या भुरग्यांतय आमची जबाबदारी करूंक आमी सुकोन गेल्ल्या खातीर
जेजू लागचे एकामेका लागचे बोक्सने आणि खाकुळट आमी मागे. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मोणान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या बसत भगवंत सदांच सांगपार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर. प्रार्थुया. सर आमच्या गरजां खातीर आतां आमी मागया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळा बापा, धर्मदूत सांजूता देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फावो केलें. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशांक तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक भावार्थान मानून घेवन तुका वळखूंक फावो कर. आनी अशें आख्या पृथ्वीचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वचून आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सिराकाच्या पुस्तकांतलें वाचप. आवय बापायक मान. भुरग्यांनो म्हजें आयका, कित्याक हांव तुमचो बापाय. हांव तुमकां सांगता तें करा आनी तुमी सुरक्षीत आसतल्यात. कित्याक भुरग्यांनी आपल्या बापायक मान दिवंक जाय म्हूण सर्वेस्परान आदेश दिला. आनी पुतांनी आपल्या आवयचीं हक्कां मानून घेवंक जाय म्हूण थारायलां. जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपल्या पातकाचें फारीकपण दिता. जो आपल्या आवयक मान दिता तो दिर्वें जमयतल्या मनशा परी. जो आपल्या बापायक मान दिता ताका ताच्या खाशा भुरग्यां उदेशी संतोष मेळटलो आनी तो प्रार्थना करतलो तेन्ना देव तें आयकतलो. जो आपल्या बापायक मान दिता ताका लांब आवक मेळटलें. जो सर्वेस्पराक विधेय जावन चलता तो आपले आवयक संतोष बरयत करता आनी साकर धन्यांची सेवा करता ते भशेन आपल्या आवय बापायची तो सेवा करता. तुज्या बापायचो आशिर्वाद तुजेर पडचे खातीर शब्दान आनी करणेन ताका मान दे. कित्याक बापायचो आशिर्वाद भुरग्यांचें घर थीर करता आनी आवयचो शिराप ताची बुन्याद हुमटून घालता. तुज्या बापायक आत्मान सोसूंक मेळटना बाडाय करिनाका. तुज्या बापायचो आत्मान तुजो गौरव न्हय. एका मनशाचो गौरव ताच्या बापायक दिल्ल्या मानाचेर अवलंबून आसा आनी आवयची अवमर्याद भुरग्यांक लज. म्हज्या पुता, तुज्या बापायचे उतर प्रायर ताचो सांबाळ कर. तो वाचता पर्यंत ताका दूख दिनाका. ताचें गिन्यान आसकत जायत जाल्यार तूं ताका सोंसणिकायेन समजोन घे. तुका भलायकी आनी घटाय आसा म्हूण ताची बेपारवा करिनाका. कित्याक बापायक दाखयल्लो मायपास केदींच विसरोन वेचना. बगार तुज्या पातकाचें फारीकपण दिवंक तो उपकाराक पडटलो. तुज्या कश्टांच्या दिसा देव तुजो उगडास करतलो. वातांतल्या हिमा भशेन तुजीं पातकां वितळटलीं
जो आपल्या बापायक सांगता तो देवनिंदका सारको आनी जो आपल्या आवयक दूख दिता ताचे सर्वेस्पराचो शिराप पडटा. देवाचें उतारे हें. देवाचे उडोपकार. रावो कावे सोम्याचे घरी सगळी मुजीचिणी सरेस्वराची गोडसाण साकून भोगच्या या देव मंदिरात ताची जाप म्हाका मेळच्या. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो दारो. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो दारो. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शोभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. ल्हान भुरग्यांचेर हात दवरून मागणे करचे खातीर लोकान तांकां जेजू सरशीन हाडली. सिसांनी तांकां हाडलेल्यांक बेस्टायलें. तो जेजू तांकां म्हणालो, ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशीन येवंक सोडा, तांकां आडाय नाकात. कित्याक सर्गेचें राज तसल्यांचें सय. उपरांत तांचेर हात दवरून तो थंयचो फुडें गेलो. देवाचे अवतार हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भाव भयणींनो आनी भुरग्यांनो, आयच्या देवाच्या उतराचेर आनी आमकां दिल्ल्या संदेशाचेर थोडो नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. जुदाक समर्पण दिल्लें ही फिरगस आनी हें पुण्यक्षेत्र आमकां सोमेस्तांक मोगाचें. कित्याक म्हळ्यार हांगासर हजारांनी यात्रीक भक्तीक येतात आनी जायते आत्मीक तशेंच मानसीक शांती समाधान ती जोडटात. जायते अजापाय ह्या पुण्यक्षेत्रांत जातात आनी जाल्यांत. आनी हांव हाका सगळ्यांकी आमी सक्कड साक्ष आसां. त्या देखूनच हें पुण्यक्षेत्र आमकां लागीं व्हरता, आकर्शीत करता. हांगासर मागणें करया म्हणून आमकां भोगता. कित्याक हांगासर जेजूची सकत दैवीक सकत आमच्या मुखांतर हांगासर आयिल्ल्या मुखांतर वळटा. प्रत्येक जावन पात्रोना मुखांतर ती आमकां मेळटा. देखूनच आज परत एक फावटी वार्षिक महापर्व आचरण करूंक आमी सांगात जमल्या.
फाटल्या 2 वर्सांनी कोरोना म्हणल्या एका पिडे वरवीं आमी सगळीं पयस जाल्या, पूण आमी दैवीक रितीन पयस जाल्यार आत्मीक रितीन आमी सकट लागीं आयिल्ल्या, कित्याक आमकां जेजूची गरज, आमकां देवाच्या शक्तीचेर गरज आसा म्हणलें भोगुल्लेंच केदाळा कुटुंबांत आमी सांगाता मागल्या वेळार, आनी मागण्याची सकत आमकां भोगुल्ली कुटुंबांत सांगाता रावन मागणें केल्ल्या वेळार. पूण ताचे उपरांत आतां परत एक फावटी आमी सांगाता एक व्हड कुटाम जावन ह्या देव तेंपलान सांगाता जमल्या. वार्षिक महापरब आमी आचरण करचेर आसा आनी ह्या संदर्भार आयचो पयलो दीस नोवेनाचो आमी संभ्रमूंक एक कुटाम जावन सांगाता जमल्या. सगळ्या वार्षिक परबेचो संदेश आसा भावार्थान देवा लागीं सरया, जेजूची बेसांवां जोडया म्हणून. आमच्या भावार्थी जिविताचेर आमकां आज एक सवाल तशें हो संदेश आसा. तशेंच आज आमी आचरण करचो हो दीस ल्हान भुरग्यांक आमी समर्पण दिता, ल्हान भुरग्यां बसत आमी मागता आनी ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशेन येवंक सडा, तांकां आड आयनाकात म्हणल्यार जेजूच्या ह्या उतरांचेर आयचें देवाचें उतर नियाळ करूंक आमकां प्रेरण दिता. तर मगोच्यो भाव भयणीनो, थोड्यो संगती ह्या पवित्र पुस्तकाचेर होंदवून आमी आचरण संभ्रमूंक तशेंच नियाळ करूंक प्रयत्न करया. हो सगळो सुवार्ता आमी आतां आयकली माथेवाच्या वांजेलांत आसा. ही माथेवाच्या वांजेलांत मात्र न्ही, सा लुकाच्या वांजेलांत आसा, सा मार्काच्या वांजेलांत आमकां वाचूंक मेळटा. थंयसर आमी पळयता ल्हान भुरग्यांक जेजू सरशीन हाडली, पूण आयच्या शुभवार्त्यान आमी म्हणल्या बरी सिसांनी तांकां बेश्टायलें म्हणून, आनी उपरांत जेजू म्हणटा ना तांकां बेश्टाय नाकात, लागीं हाडा, आनी जेजू तांचेर हात दवरता आनी आशिर्वाद दिता. हें आमी मोठव्यान आयकलें. हाचे फाटली चरित्र आमी पळोवंक गेल्यार जुदेव समाजांत एक रिवाज आसली, ती म्हळ्यार हर एका भुरग्याक आवयो पयल्या जल्माच्या दिसा तांकां राब्बी म्हळ्यार धार्मीक मुखेल्या सगळीं हाडून तांचो आशिर्वाद घेतालीं. ही एक संप्रदाय जावन आसली, रिवाज जेजूच्या काळार. 1 वर्स भरता आसतना त्या भुरग्याक जल्म दिवस आचरण करता कशें आमी, तशें ती तेंपलाक व्हरून राब्बी लागीं धार्मीक मुखेल्या लागीं आशिर्वाद मागताली आनी तो मुखेली तांकां आशिर्वाद दितालो आनी फाटीं धाडटालो. हांव चिंता जेजू थंय ह्या आवयांनी कांय तरी दैवीक सकत आसा म्हूण तांकां भोगल्लें. त्या देखूनच भुरग्यांक आनी जेजू सरशीन हाडली. जेजू लागीं आशिर्वाद घेवंक, आशिर्वाद मागूंक, आशिर्वाद जोडूंक ह्या भुरग्यांनी, ह्या आवयांनी भुरग्यांक जेजू सरशीन हाडलें. आनी जेजू थंयसर त्या भुरग्यांक लागीं करता. पूण आमी पवित्र पुस्तकान वाचलें बेश्टायलें म्हणून, सिसांनी बेश्टायलें म्हळ्यार बडी गाणून धांवडायलें म्हणून न्ही, ताका जोर गेलें म्हणून न्ही. आमच्या कुटुंबांत आमी म्हणून हांवें ल्हान भुरग्यांक हळे आबाग आनी व्हडली मांय हुशार ना, उपाद करनाका म्हूण आमी सांगता. हळे डाडा आयला काम करन, ताका उपाद करनाका, ताका पुरो जाला लागीं वचनाका म्हणटा. हळे मम्मी पुरो जाल्या ताका रांदूंक आसा, काम करूंक आसा, दयकन्न. अशें आपोस्तालांनी म्हणलें जावयेत. कित्याक म्हळ्यार हो वांजेल आमी वाचतो त्या वेळार जेजू जेरुजालेमाच्या वाटेर आसलो. जेरुजालेमाची वाट म्हळ्यार जेजूच्या मतींत ती कश्टांच्यो घडयो नियाळ आसल्यो. हांव वेतलो, कस आसतलो, कुर्सार म्हाका मरोंक आसा, जरबंदीचे मार खावंक आसात, असले कश्ट भोगूंक आसा म्हणून जेजूच्या मतींत आसलें. त्या देखून जेजूच्या मतींत ताच्या तोंडार कांय तरी कळवळे बेजाराय आसली जावंक पुरो, ह्या पुरासन आसली जावंक पुरो. त्या देखून आपोस्तालान म्हणलें हळे जेजूक पुरासन जाल्या, इल्लें पयस रावा म्हणून. तितलें मात म्हणलें, बेश्टायलें न्ही. पूण जेजू कितें करता, जेजू तांकां सांगता दवरता, सांगत आपयता, ल्हान भुरग्यांक पुटलून धरता, आशिर्वाद दिता आनी धाडटा. तर मगोच्यो भाव भयणीनो, ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशीन येवंक सोडा, तांकां आडाय नाकात. देवाचें राज, सर्गीचें राज तांच्यांत सई म्हळां जेजून. कित्याक तरी जेजून अशें म्हळें? आमी सर्गीच्या राजाक रिगज जाल्यार भुरग्यां बरी आमी जायचे, तर भुरग्यां थंय कसल्यो शेगूण आसात, तसले शेगूण आमकां सर्गराजाक पायता जाल्यार भुरग्यां थंय तसले श्रेश्ठ शेगूण खंयचे ते आमी नियाळ करचे. पयलो शेगूण आसा मोगाच्या भाव भयणीनो, थंयसर भुरग्यांचो संवसार ती एक सोबीत संवसार. भुरग्यांचो आसो पळया, आमच्या कुटुंबांत आमकां कितलें पुरो जाल्यार
भुरग्यांनी ल्हान भुरग्यांनी एक मासूम आसो दिल्यार आमचे पुरा सण खंडी जावन वेता. हे तुमकां सगळ्यांक अनुभव आसा. आमी वरां घातल्यांनी भुरग्यां संगी खेळोंक जाता. आमकां टायम गेल्लोच कळना. घरांनी मलगडी आसात, आब आनी व्हडली माय आसात. तांकां त्या वेळार तांकां सांगात दिवचो कोणें? नात्रांनी न्हय गे. नात्रां सांगात आल्यार मलगड्यांक दीस गेल्लोच कळना. तांचे आवय बापाय भायर कामाक गेल्यार घरांत बंद म्हणली ना. कित्याक ल्हान भुरगीं थंयसर आसात. थंयसर तांकां पुरा सावन म्हणली ना. हे ते सकड तोंडार आसो पळयता आमकां कळटा. कित्याक हो आमचो अणभव. भुरग्यांचो संवसार सोबीत. ह्या सोबीत संवसारांत भुरग्यां थंय कसलेंच कपट ना. ह्या सोबीत भुरग्यांच्या संवसारांत आमकांय भुरगींच जावया म्हणून बघता. भुरग्यां बरीच आमकां खेळया म्हणून बघता. आमचो आदलो भुरग्यांचो आमचो दीस आमी सरले ते दीस फाटीं आमकां मेळोवन दी म्हणून आमकां बघतात. कित्याक म्हळ्यार तसले दीस खंडीत विसरूंक जायना. भुरगीं सोबीत संवसार तो. भुरगीं नातल्यांचे कुटुंब आमकां कळीत आसा. कितली खावचें, कितलें दूख, कितले खंत बेजाराय त्या जोड्याक आसा म्हणलें आमकां कळीत आसा. भुरग्याच्या येण्याक भुरग्याच्या देण्याक राखून रावचें, मागणें करचें हें सगळें आमी पळयता. आनी 12 वर्सां उपरांत हे भुरग्याचें देणें मेळ्ळ्यार ताका सगळो संवसारच मेळ्ळें बरी. आनी निजायकी एक वर्त अजाप कशें त्या जोड्याक बघता. हांव जायतीं वर्सां आस्पत्रेंत वावर करना आसा. म्हाका कळीत आसा एक भुरगें जल्मतना थंयसर लेबर ओटीच्या भायर ताची कुटुंबादार राखोवन आसतात. बापय राखोवन आसता. जर नर्सी येवन सांगता हांवें चेडको जालो चेडूं जालें म्हणटना तो संभ्रम तांच्या तोंडार आसो हांवें पळयल्यात. तो हांसोच आमकां कळटा एका भुरग्याच्या देण्या वरवीं हो सगळो संवसार सोबीत आसा. आनी असल्या संवसारांत भुरग्यांच्या संवसारांत आमकां रावोंक जाय. त्या देखून तूं जेजू पुरासाण जाल्यार जेजू भुरग्यांक लागीं करता. जेजू कळीत आसलें केन्ना हांव भुरग्यांक लागीं करता म्हजी पुरासाण पयस वेता, म्हजी कंत बेजाराय पयस वेता. त्या देखून जेजू त्याच्या कश्टांच्या वेळार आडाय नाकात, म्हजे सरशीन येवंक सडा म्हणून जेजून तांकां लागीं केलें आनी आशिर्वाद दिलो. म्हज्या भाव भयणीनो, ह्या सोबीत संवसारांत आमी जर भुरग्यां बरी हेरांक आसो दिवंक शकता जाल्यार, हेरांचे कश्ट पयस करूंक आमी शकता जाल्यार आमी सर्गराजाक पयस नाव. त्या देखून जेजून म्हणलें भुरग्यांचेंच सर्गाचें राज म्हळ्यार केन्ना त्या ल्हान भुरग्यां वरवीं पुरासाण पयस जाता, कश्ट निव जातात, संतोश मेळटा, आसो मेळटा जाल्यार आमी जर हेरांक आसो दिता जाल्यार, संतोश दिता जाल्यार, पुरासाण पयस करूंक शकता जाल्यार आमकांय सर्गेचें राज चुकलें ना. त्या देखून तो जेजून म्हणलें. आनी दुसरी गजाल आज आमी समजता, भुरगीं स्वाभावीक रितीनी खालती, नॅचरली दे आर ओबिडियंट. स्वाभावीक रितीन ती घालती. तांचे मदें कसलेंच कापड आमी नाटक करता दडेबटी. आमी जाय जाल्यार बरी गुंता, ह्या वारें आयल्या कुशीन गुंता म्हणटा दडेबटी. तो वारें आयल्या बटी गुंता साहेबा म्हणून, ताका पत्त्योंक जायना साहेब असले आमी उलयता. पूण भुरग्यां थंय तशें ना. नॅचरली स्पॉन्टेनियस ताची उतरां. आवय बापाय कितें उलयतात म्हळ्यार तेंच रिपीट करतात. ते वायट गी या न्हय गी म्हणून भुरग्याक कळीत ना जाल्यार ते रिपीट करतात. आमी सांगता तशें म्हणून नजो बाबा, तशें म्हणून नजो, हेरांक दुखता म्हणून. कित्याक म्हळ्यार स्पॉन्टेनियसली दे आर ओबिडियंट. तांकां नैसर्गीक रितीन स्वाभावीक रितीन ती घालती आसात. त्या देखूनच भुरग्यां मुखार आमी वायट उलयना, बरें उलयता. कित्याक भुरगीं अशीं ल्हान भुरगीं समजतात की तांचे आउटकम रिजल्ट कितें म्हणलें तांकां कळीत ना. हांवें अशें उलयल्यार आनी एकल्याक दुखता म्हणून तांकां कळीत ना, उलोवन सोडटात. दे आर स्वाभावीक रितीन तांचें तें कपटपण ना तांचे लागीं. तशें जाता. आनी संदर्भाक लागून भुरगीं जाप दितात. आवय बापाय पळयतात हे भुरगें ल्हान भुरगें कांय तरी वयर सोडून कांय ग्लास सकयल पडलो जाल्यार आवाज आयकता आनी भुरग्याक हळे तुवें सू केली गी म्हण विचारतात. भुरग्याक पयले बटी आयकुचें, सू करचें म्हळ्यार कालें. हळे फटी मारनाका. ल्हान भुरग्याक पयले बटी आयकुचें, फटी मारचें म्हळ्यार कालें. भुरगें चिंता आनी म्हणटा ना हांवें सकयल घाल्लें न्हय म्हणटा. आनी ती जावन आसा भुरग्याची पयली फट. तशें म्हळ्यार भुरगीं ती कपटपण आसा तशें सांगचें. तर म्हज्या भाव भयणीनो, सर्गराज रिगाची जाल्यार आनी एक वाट जावन आसा खालतेपण. केन्ना भुरग्यां भशेन आमी खालते जाता. आमी केल्ल्यो चुकी वळखून घेवंक आमकां शकता जाल्यार, देवा मुखार पेल्या मुखार आमची चूक कितें म्हाका समजता जाल्यार
तें कळतेपण आमकां सर्गराजा वयन पायता. ही दुसरी गजाल भुरग्यांत आमी शिकची कळतेपण. त्या देखून जेजून म्हळें भुरग्यांक आडय नाकात, तसल्यांचें जावन आसा सर्गींचे रास. तिसरें आसा मोगाच्या भाव भयणीनो, भुरगीं जावन आसात तांकां शॉर्ट मेमरी खंय. आपूण एक सूख केल्यार दुसरे घडये विसरतात. करनाका म्हळ्यार आनी फावटी सूख करनात, कित्याक तांकां समजता करूं नजो म्हणून. दे हॅव शॉर्ट मेमरी. ती बोगसूंक लागीं. आमी तशें न्ही, आमी बोगसूंक तयार ना. व्हड जाल्ल्यांत आमचें अंतस्करण बोळ जाता, आमी बोगसूंक आमकां जायना. पूण केन्ना आमी बोगसिता भुरग्यां बरी, आमची शॉर्ट मेमरी जाल्यार मात्र आमकां कश्ट येतना या राग येतना या तेदळ आमकां उडास शॉर्ट जायचे एक्चुअली. कित्याक म्हळ्यार आमी कितें केलें म्हणून उडास जायनजो तेदा सुखी बोगसूंक आमकां जातात भुरग्यां बरी. आनी ती जावन आसा तिसरी वाट सर्गराजा वचोंक बोक्सांनी. भुरग्यां थंय आसा तेन्ना तसल्यांत तें सर्गींचे राज भुरग्यां बरी जाया, आडय नाकात म्हणून जेजू बोक्सांनी मुखांतर आमी सर्गराजा वचोंक जाता. आनी निमाणें आनी अती गरजेचें जावन आसा भुरग्यां थंय शिक्षोस आमी एक शेगूण जावन आसा. भुरगीं केदाळय आवय बापायचेर वंदून आसात. तांकां कळीत ना आतां कितें खावचें, कितें जेवचें, कितें न्हेसचें. तांकां कळीत आसा आवय बापाय दितात म्हणून. तांकां परवाना ती. कित्याक म्हळ्यार संपूर्ण रितीन ल्हान भुरगीं आवय बापायचेर वंदून आसात. आयच्या संवसारांत पातकांचें मूळ जावन आसा. केन्ना आमी आमच्याच सक्तीचेर वंदयता पळय, देवाक आमी विसरता पळय, तें जावन आसा मूळ पातकाचें. केदाळा देवाची म्हाका गरज ना, म्हज्याच सक्तीचेर आसा, म्हज्या चिंतपाचेर आसा, हांवें केल्लें तें सारकें, देवाची म्हाका गरज ना म्हूण संवसार जी येता पळय, ती जावन आसा पातकाचें मूळ. आयच्या संवसारांत आमी करता लढाय झगडें, मारफार, हिंसा, रगत वळटा. कित्याक? मनीस देवाक भियेना. देव आसा म्हणलें तर मनीस विसरला. आयच्या संवसारांत जायत्यो मारेकार पिडा आसात म्हणटा हेका बरेनार. कॅन्सर जावं दी, कोवीड वायरस जावं दी, पूण हर एकल्याक वखद आसा. पूण हो बरेनार म्हणटा ह्या संवसारांत एक मारेकार पिडा लागल्या. खंयची म्हळ्यार मनशाचें अंतस्करण दाड्डें जालां. द कॉन्शियन्स इज डेड. केन्ना मनशाचें अंतस्करण दाड्डें जाता तेन्ना मनशाक संबंद दिसनात. मनशाक आवय कोण, बापाय कोण, भाव कोण, भयण कोण म्हळें दिसना. तांकां जिवीशी मारूंक तरी तो मुखार आसा. कित्याक? ताचें अंतस्करण दाड्डें जालां. ही जावन आसा ह्या संवसाराक लागली मारेकार पिडा. आनी तसल्या वखद ना, तसल्या वखद ना. केन्ना बरें जाता? केन्ना हांव देवाची सकत वळखून घेता, देवाची म्हाका गरज आसा, भावार्थ म्हाका गरज आसा म्हणून वळखून घेता ना, म्हजें अंतस्करण जिवें जाता आनी असले सर वायट पयस जातात. त्या देखून देवाचेर संपूर्ण रितीन वंदन जी येया. म्हजे सरशीन येवंक सोडा म्हळ्यार तुमी भुरग्यांनो भुरग्यां बरी जाया आनी म्हजे सरशीन येया. संपूर्ण रितीन म्हाका समर्पण दिया आनी हांव तुमकां सांबाळटलो. जेजूची उतरां, जेजूची उतरां. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्यो थोड्यो अपुरबायच्यो गजाली जेजून आज आमकां सांगच्यो. देखून आज आमची जबाबदारी कितें, आमची जबाबदारी कितें म्हणून पयल्या वाचपांत आमी पळयलें. आवय बापायची जबाबदारी कितें, भुरग्यांची जबाबदारी कितें म्हणलें सिरकाच्या त्या बुकांत आमी वाचता. थंयसर ही एक वाचप तुमी तवळ तवळ तुमच्या भुरग्यां समोर वाचयता जाल्यार इतली जबाबदारी आवय बापायची भुरग्यांक सांबाळची. एका आवयक मान दिल्यार कितें जाता, एका बापायक मान दिल्यार कितें मेळटा. एक आवयची जबाबदारी कितें, बापायचें स्थान कितें म्हणलें भुरग्यांक समजयचें जाल्यार हें वाचप तुमी भुरग्यां कडल्यान वाचयचें. जें जर आमी भुरग्यां कडल्यान वाचयता तीच आमची आवय बापायची जबाबदारी आनी भुरग्यांकी ती जबाबदारी समजोवंक जाता. एका बापायक कश्ट दिल्यार कितें जाता, एका आवयच्या दोळ्यांत दुखां गळयल्यार हांव कितें जाता. हें सगळें हांगासर पवित्र पुस्तकांत भोव अपुरबायेन सांगलां. ही आमकां एक जागवण तशी आसा. बळादीक एक देवाचें उतर सगत जर आमच्या भुरग्यांक आमी वाचयता जाल्यार आमची भुरगीं खंडीत जावनी देवाच्या मेटांनी जेजूच्या मेटांनी चलोवंक जाता. हांव एका पिरगजेंत आसलो. थंयसर एक कुटाम हर एका दिसा मिसाक येतालें. आवय बापूय आनी दोगां ल्हान भुरगीं. तांणी कारार्थान दिवचें आनी इगर्जेची मेटां चडचें, सांगते येवचें, आल्तारीची मेटां चडचें आनी दिमी घालून मागोन मागीर मीस आयकोन फाटी हर एका दिसा हें करतालीं. इगर्जेची मेटां आनी आल्तारीची मेटां केन्ना आमी भुरग्यांक सोडोवंक शिकयता. तसलें कुटाम खंडी जावनी भोव अपुरबायचें जावन उरता. तें जावन आसा भावार्थी कुटाम. तो जावन आसा भावार्थ आमी भुरग्यांक शिकोवंक जाय जाल्लो. इगर्जेची मेटां आनी आल्तारीची मेटां
हें आमी सोडूंक शिकय जाय. आमच्या कुटुंबांनी जर असलें वातावरण आमी निर्माण करता जाल्यार आमची भुरगीं आमच्या सांगाताच आसात. जेजू टेंपलांत चुकोन गेल्लो कळिता. आवय बापाय सोदून गेलीं. खंय गेलीं तीं? देव टेंपलाक गेलीं. कित्याक जेजू देव टेंपलांत आसा म्हूण तांकां कळिताल. आनी देव टेंपलांत जेजू मेळ्ळो. आमची भुरगीं आमकां टेंपलांत मेळचे, उरले कडेन मेळचें न्ही. आमची भुरगीं चुकोन वचून वचो. चुकोन गेल्यारय देव टेंपलांत तीं आसाचे. देवाच्या बराबर जेजूच्या सावळ्यांत तीं आसाचे. भावार्थेन तीं आसाचे. जेजूची जाप म्हज्या बापाच्या घरा हांवें आसचें तुमकां कळीत ना गी. तसली जावंक जाय आमची जाप आमच्या भुरग्यांची. म्हज्या जेजूच्या सदरेकाल हांवें आसचें म्हाका ती गरजेचें म्हणलें आमच्या भुरग्यांक आनी आमच्या वडिलांक आमकां सोमेस्तांक कळीत जायचें. त्या देखून आज प्रत्येक जावन आमच्या सर भुरग्यांक जेजूच्या पांयां तळ आमी समर्पण दिवया. सर भुरग्यां खातीर आमी मागया. सर बरें जेजून आशिर्वाद दिल्ले बरी त्या भुरग्यांक खंडीत जावन बरो फुडार आनी तें बरेंपण आत्मीक बरेंपण आमी मागया. हांव भुरग्यां सांगाता आसा. हॉस्टेलांत जायतीं भुरग्यां मेडिकल शिकतात आनी म्हाका कळीत आसा आतांच्या तरणाट्यांची भुरग्यांची परिस्थिती बरीं भुरगीं तीं. पूण हर एका दिसा कांय तरी समस्या आसात. थंयसर जीवघात करचे तसल्यो गणितां म्हळ्यार एटेम्प्ट करचें, बेश्टोवचें आनी काले अशें कातून रगत तें जावचें, काले पियोवचें. हें सदांच घडटा आमच्या हॉस्टेलांनी. कारणां सिंपल कारणां जावंक पुरो. फ्रेंडशीप फेल जाला, मोग फेल जाला, त्या शिकोवंक जावना. आवय बापाय घरांत कश्टां राहत, आवय बापाय झगड पडटात, कुटुंबां बरीं ना, हांगा आनी टेन्शन करचें. असले समस्या आहात. मादक द्रव्यां हली सकड सभा रितीन आमी पळोवन आसा. पूण तसलें वातावरण निर्माण जायनासतना रावोंक आवय बापाय आमी ताका साध्य आसा. एक सर्वे सांगता केन्ना आवय बापाय भुरग्यां सांगत आसलें कुटुंब त्या कुटुंबांत समस्या उणें खंय. केन्ना आवय बापाय भुरग्यां सांगता नात कितलो वेळ सांगाता करशितात पळय तितले समस्या उणें. कितलो वेळ ती पयस आसात पळय त्या कुटुंबांत भुरग्यांक आनी कुटुंबांत समस्या आसात. हें सर्वे अशें शिकयता. तशें म्हज्या भाव भयणो भुरग्यांक सांगता दवरया. बोवार्थान तांचें जिवीत परजळेचें आमी भुरग्यां खातीर विशेश तरान ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. आमेन. भाव भयण भुरग्यानो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हणून मागात. तुमच्या आदांतलें बलिदान आपल्या मानकरी महिमेक आमच्या नेक्या पयसुबेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळा बापा भाग्यवंत धर्मदूता सांजुदान आपणाक आपणायलेल्या जेजूच्या मोगान भरून ताची सडवण परगटूंक संतोशान आपलो जीव करशिलो आनी रगत वारयलें. तीस सडवण आमच्या काळजाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी आतां भेटयता त्या सडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बोळ दी. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबाता.
सर्वेस पोराक आमच्या देवा दिन वासुया वय अशा आम्ही करूंक फावो सर्वेस परापवित बापा सर्वपदवीत राणी ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व ताई आम्ही तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो तुझी पवित सभा पवित कायची खुणा जावन या संवसारान सदां सोरच्या आणि सर्गेचे शिकोवन सगळ्या मनशांक परगट करच्या तुवें ती धर्मदुताच्या बुन्यादीचेर थीर आनी गट बांदून दवरल्याय देखून आता विश्वासान आणि व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुझें कीर्तन करता आणि सर्गींच्या दळबारां संगाती संतोषाड आमी तुजी स्तुती गायता सर्वेस पोतू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका उत्सर्गी तुका उत्सर्गी तुका सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय उत्सर्गी तुका उत्सर्गी तुका उत्सर्गी तुका बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समार्पणची तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या आसिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सस्ने कराराचें रगत पातकेचें बोक्सणे मेळच्यात तुमचे बसोत आनी सुमेस मनशां बसोत तें वारोवतलें हे म्हज्या उडासा करात बावट सुगुट परगटुया सुमी जेजू मेरो जेजू जीवन दारा जेजू नव्यान येतलो जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरण असो आनी पुनर्जीवनपण असो आमी भक्तीपणान उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम समेजता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितमेचेर विस्तारलेली तुझे पवित्र सभेचो उडास करे फ्रांसीस आमच्या बाप्पा साहेबा पीटर पॉल आमच्या गुवळी बाप्पा आनी सगळ्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदरून मेल्यान त्या आमच्या भोवणीची काकुळट कर तांकां इश्ट कधी मेल्या समेस्ता तुजे परजळीत मुखार म्हण पळोवंक फावो कर आमा समेस्त दया कर म्हणून आमी मागता अंकवार मरी देवाचे मे संगती बगेवन जुजे तुजो पती बगेवन धर्मता बगेवन ता देवानी सोर काळी तुका मनवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांची संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवे
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदान बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू ते आमचो भावार्थ आमी प्रगट करून भावार्थान बरोवन सोम्याच्या मागण्या सवे सर आमच्या गरजा सांगी आतां आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली कश्टांतली पिडे शिड्यांतली आमकां निवार. देगुणी जिवितांत सवस्काय बरी भलायकी आमकां दी. सर्गींचे भागे आमचे सडवंदरा जेजू क्रिस्त जेणे बरोवशें नत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमी जेजू क्रिस्ता तुज्या दमदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पण आमच्या पावार्थाचेर आनी मोगाचेर दिश्ट घालय. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळय. तूं जियेता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याचे शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. माया मोगसो गुर्तू जावन आमी एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे श्रेय संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्रेय संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्रेय संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया वो जावन आसा जेजू क्रिस्त. ह्या उंड्या रुपाकाल आमच्या काळजांत तो येता. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप करता ती. ह्या जेजूच्या जेवणाका पयल्यांत आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुमच्या भितर येवचें म्हाका फावना. तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. पगड बाबणीनो पवित्र कुमगार आमी जिबेर सेवसो जिबेर मात्र. मोगाळ सोम्या जेजुराया ये तू म्हज्या काळजांत धन्या. दादोस तू कर येण्यान तुज्या. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता. स्वाधिकिष्टा प्रीत मोगाच्या राव तू काळजान मोजा. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता. स्वाधिकिष्टा प्रीत मोगाच्या तू काळजान मोजा. उंड्या रूपा तुकास म्हाका दिता. मुझे आत्मीक खाण तूं जाता. उरपे जिवी तूं लाभयता. जिनी नंदन करता. स्वागत
अधिक इष्टा प्रीत मोगाच्या गावतो काळजान मोजा प्रार्थूया. फुड्या रुपाकाल आमच्या काळजांत आयिल्ल्या जेजू लागीं मागया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळा बापा भाग्यवान जोता देवाच्या जैतेवान मरणा पासत ह्या नोवेनेच्या दिसा हो संस्कार आमी संभ्रमला. तातूंत घेतल्या तुज्या पुताच्या महिमेवंत कुडी रक्ता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर आनी ताचे भशेन मोरा पर्यंत तुज्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां तीर करून दवर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. भावनो भयणीनो तुमकां समेस्तांक भक्तीपणान आमी सच्या बलिदाना वांटिली जाल्यार तुमकां समेस्तांक बरो स्वागत मागता, अभिनंदन पडयता, देवाची आशिर्वादां मागता. संजुदाचे पुनशेत पक्षिगेरे हाची वार्षिक महापरबेक तयार जावन 9 दिसांची नव्यानाची सुरवातीचे पयले मीस आमी भेटयले आनी आमी सांत व्हड संख्येन वांटिली जावन आत्मे बरेपण जोड घेतलेल्या माध्यम मुखांतर एमिसाचें बलिदान भेटोवन आत्मे बरेपण जोड घेतलेल्या तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पडयता. वार्षिक परबेच्या समयार आमी आसा करचो वचन सुपुरशांव येवच्या आयतारा संजे 4 वरार पक्षिगेरे पेंटेत जावन आरंभ जाता आनी तशेंच त्या दिसा कुंपरेचे मिसी संजे 5 वरार हांगासर आसतलें. सर्वेस्पर देवान तुमचेर वतुल्ल्या सर बरेपणा खातीर अर्गां दिवना ह्या वच्या पुरशावाक सांगात दिवंक आनी आदार दिवंक तुमकां आमी उलो दिता. पयल्याचो दीस नव्याचो दुसरो दीस पयल्याच्या दिसा संदेशे बरी आसा. भवर्ती जिवीत युवाजणांची ग्रेस्तकाय. युवाजणांचो भवार्थ तांचें जिवीत जैताचें करता. सांजूद युवाजणांचो शेरोती म्हणले संदेशाकाल पयल्याचे मीस भेटयतात मनादी बाप सुनील डिसोजा पोंपे कॉलेजीचे प्रोफेसर तांकां ते पयल्या मिसाचें बलिदान भेटयतले. आयचे मिसाचें बलिदान भेटोवन आमकां भुरग्यां विशांत आनी आवय बापायनी भुरग्यांक कशें तरबेत करचे विशांत देवाचें उतर दिवंक आमकां आमची काळजां मनां जाणवायन भरलेल्या मनादी बाप रोशन ग्रास्टा फादर मुल्लर्स होमिओपॅथीक मेडिकल कॉलेजीचे ते निर्देशक जावन आसात. ते तांचो मनपूर्वकी उपकार बावडटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां तांचेर मागता. ते म्हजे सांगाती आजक सेमिनरींत आमी ओट्टू शिकिल्ल्या आदर्श हायस्कुलांतय आमी ओट्टू आसल्या सांगातास आमकां ओट्टू वर्द मेळ्ळी. तांकां 2 दिसां उपरांत 2 दिसां पयलीं म्हाका मेळ्ळी आनी ते गांवांत सिद्धगट्टीचे आनी आमी सांगातास ल्हान व्हड जाल्ल्या आनी भोव हुशार पाद्र्याप आनी आज बोवापूर बॅन मिसाचें बलिदान भेटोवन देवाच्या उतराचो संदेश ताणें दिला. तांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. पाद्र्यापानो तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. लगभग
12 वर्सां पदमुल्लस आस्पत्रेंत ते सेवा दिवन आसात. तुमकां अभिनंदन, तुमकां एक ताळयो. सर तुमचें मिसांव काम आस्पत्रेचें बऱ्यान सावंदी सुमी तुमकां जाणवाय गिन्यान भलायकी दिवन दी म्हण ह्या संदर्भात तुमचे खातीर आमी मागता. हर एका नव्यानाच्या दिसांनी हांगासर सकाळीं 10:15 वरां दैवी ककुळचो तेर्स उपरांत मीस ताचे उपरांत नव्यान सक्रामेंताचें आराधन आसा. आराधना उपरांत भक्तिकांक जेवण आसा. देखून आयज पयलोसो दीस असो नव्यानाचो दीस तुमी आयल्यात. सुखनासतना उरिल्ल्या 8 दिसांच्या नव्यानाक येवंक आनी सांजुताच्या मजतीन देवाची बेसांवां जोडूंक तुमकां आमी उलो दिता. सामुहीक काजार येवच्या मंगळारा हांगासर आमी आसा करता. सकाळीं 9:30 वरार मीस आसतलें. हे मिसाचें बलिदान भेटयतात आमचे देश सेविका जनरल भौमानाधिक मॅक्सिम नोराना बाप. आनी हांगासर मिसा उपरांत हांगासर नव्यान आसा. नव्याना उपरांत उल्हासूचें कार्य हॉलांत आसतलें. उपरांत आयिल्ल्या भक्तिकांक जेवण आसा. 27 तारीख ब्रेस्तार हांगासर बेसपाचो दीस सांजे 6 वरार पक्षिकेरे पेंटेंत सांजुदाचे इमाजीचें आशिर्वचन. ताच्या उपरांत चेरलसो पुरशांव आनी हांगासर ताच्या उपरांत संभ्रमी मिसाचें बलिदाना उपरांत हांगासर नव्याना उपरांत सक्रामेंताचें बेसांव आनी बेसांवा उपरांत आयिल्ल्या भक्तिकांक जेवण आसतलें. देखून व्हडा संख्येन तुमी वांटेली सांगूक उलो दिता. 28 तारीख शुक्रार हांगासर सकाळीं फेस्ताचो संभ्रम असो दीस. सकाळीं 7:30 वरार फेस्ताचें सादें मीस आनी 10 वरार फेस्ताचें संभ्रमी मीस. हे मिसाचें बलिदान भेटयतात आमचे देशांतले निवृत्त गोळी बाप अधिक मनादी दोतोर लुईस पॉल सोजो. आनी पावणे 10 वरार हांगासर मानाच्यो वाती तशेंच मुड्डमाच्यो वाती वांटलेल्या. देखून मुड्डम आसलेल्यांनी मान आसलेल्यांनी वेळार येवन आनी वांटेली सांगूक उलो दिता. तशेंच कोणाक मुड्डम दिवंक आसा, मिसां दिवंक आसात नव्यानाच्या दिसांनी फेस्ताक, तशेंच मुड्डम दिवंक आसा गळे करिनासतना ऑफिसांत तुमी दिवचें. फेस्ता बाबतींत फुल निपलाची पकडी दिवन कुमोक करूंक सहाय्यक आदार दिवंक तुमकां आमी आपोवण दिता. पिर्जेन तुमी रावयेत. सादी पिर्जेन रुपये 1,000, फेस्त पिर्जेन रुपये 5,000, प्रधान पिर्जेन रुपये 25,000 आनी महापिर्जेन रुपये 50,000 दिवन सहकार दिवेत. काजरी जोड्याक रुपये 25,000 दिवनय तुमी पोशकपण घेवंक तुमकां आमी आपोवण दिता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं सहकार वरवीं ह्या पुंतळाची ह्या पोटी आसर करची वार्षिक महापर्व दबाजनाच्यान करूंक आमकां साध्य जातली. परत तुमकां समेस्तां देव बरें करूं म्हणटा आसतना ह्या म्हयन्याच्या 29 तारखेर 29 हांगासर तुळू नाटक आसा. कुशाल बडची ताकाय तुमी येवन सहकार दिवंक तुमकां आमी आपोवण दिता. परत तुमकां समेस्तां देव बरें करूं म्हणटा आसतना आतां आमी नव्यानाक आयती जावया. आयच्या दिसा नव्यानाच्या लोकांक जेवण तयार केलां नित्य दरवड्या घरांनी. तांचो मनपूर्वकी उपकार बावडटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां तांचेर आमी मागता. आयच्या दिसा जेवणाक कुमोक केल्या वलेरियन फर्नांडीस नाक्रे ताचो मनपूर्वकी उपकार बावडटा. कोणी आसा जाल्यार मुखार येवन मनाची वास स्विकार करियेत. तशेंच जेवण तयार केल्ल्यांनी त्या दरवड्या घरांचो येदोळ उपकार बावडला. आमकां हांगासर मोगाच्या भाव भयणीनो स्टॉल आसा. स्टॉला भेट दिया. थंयसर बेंजार केल्लें मीठ, बेंजार केल्लें तेल, उदक, दुंपू, कोंताबिंतिन्यो, इमाजी, रेलिको इत्यादी आसात. ह्यो सर्व संगती आमच्या मेजुजावरी झुजोवंक आनी जैय जोडूंक आदार दितात. त्यो वस्तू वापरूंक अशें बरेंपण जोडूंक तुमकां आमी आपोवण दिता. दैवी वखदां, डिवायन मेडिसीन, गांठी दुखी, गॅस्ट्रिपिडेक तशेंच भुरग्यां पिडेक संबंदीत तीं वखदां ऑफिसान मेळटात. तीं तुमी घेवनी ताचो तुमी फायदो जोडचो. तुमच्या समस्यांक सूक्त मार्गदर्शन कावन्सिलिंगाची मंडळ आसा. तुमी मिस जाल्या उपरांत आमकां मेळयेत. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. आतां नव्यानाक आयतें जावया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवें. मुगाळ भाव मिळीना स्वर्गीय सोमसो मुगाळ बाप आमचे मागणे आयकता. मागीर येवन जुता देव सरकारान जेजूच्या आजवनपणाच्या महिमेवंत आसून आमचे बसोत विनंती करता. सांज उता देवनेर सांत भक्त प्रतीक जावन मरी आमची सर्गींची माय
हांचे मजतीन जेजू आमच्या एक मात्र मध्य समरिपात आमी सांगता मागया. सोम्या जेजू क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्याचो व्हड भाव, तुका आमी आमचे मागणे भेटयता. तुका आनी धर्म तुजो जाव देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टगतीचो आमी उगडास करता. मागीर अंजुदाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. हे जेजू मनशांच्या कुटुंबांतय तुवें दाखोवच्या परमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वचता. तुज्या क्रुसाच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लक्षिल्यान मेळयता. त्या बलिदाना वरवीं देवा बापाक निरंतर उगडाप लभता आनी समेस्त मनीस देवाक मनवतात. जेजू आमच्या भावार्थ उद्देशीं तूं आतां खरोच आमचे मदें आसाय म्हणून आमी सत म्हणटा. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे थंय देवाचो आनी पयल्याचो खरो मोग वाडय. आतां आमी बागेवन जुता देवाच्या विनवणे तुजे मरीपाद उबारच्यो गरजो आनी आत्रेक तुज्या देवी कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हणून आमी बरवसता. हे जेजूच्या पवित्र आनी उदार काळजा सर आमची पातयणी आमी तुजे थंय दवरता. तुका जावं महिमा आनी मान आनी उगडाप सदां सर्वदा आमेन. सांजूत देवाक मागणे ह्या संवसारीन जेजू सोयरो आनी धर्मदूत जावन आसलेल्या बागेवन जुता देवा ह्या आमच्या मागण्याक तूं आमचे सवे मेळ. जेजू सोडवंदराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय. ताच्या सोडवणची सुवार्ता तुवें पयस आसले लोकांक गाजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मगान बरोवन तुवें रक्त साक्षीच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय. आनी अशें ह्या संवसारीन जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीस कश्ट अडचणीन सांपण निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तूं खेरीत शारुती जावन आसाय. तुज्या मजतीचे प्रवचन ही म्हजी गजाण हांव तुज्या पुणशेताक पातयेणेन आयलां. एकडी बरोबरच्या मुखाच्या भाव भयणीनो, सांजुदा मुखांतर जायतें बरेंपण आमच्या जिवितांत जालां आनी की जावन आसा. जायतीं जाणां तुमी ते सवांग सर घालतात पोस्ट मुखांतर, तशेंच वॉट्सॅप मुखांतर, मेला मुखांतर आमी धाडून दितात आनी तुमच्या त्या सवा खातीर निरंतर आमी मागता. हांगासर 5 जाणां भुरग्यांक शिकोवंक बरी मत, 2 जाणांक मतीचें समाधान, 5 जाणांच्या कुटुंबांत समाधान संतोश, 2 जाणांचो जागो बऱ्या मोलावी करून वचूंक, 8 जाणांक परगांवांत बरी विजा फावोस जावंक, 6 जाणांक सेरिकेचे देणे फावोस जावंक, 7 जाणां काजारी जोड्यांक भुरग्याचे देणे फावोस जावंक, 6 जाणांक कॅन्सराची पिडा गूण जावंक, 3 जाणांची काळजाची पिडा गूण जावंक, 2 जाणांक लिव्हराचे समस्ये गूण जावंक, 6 जाणांक जाग्याचे समस्ये इत्यार्थ जावंक, तशेंच 12 जाणांक बरें काम फावोस जावंक, एकल्याक 4 म्हयन्याच्या भुरग्याक पोटांत एका दिसची दूख आसा, 4 म्हयन्याच्या भुरग्याक ती दूख गूण जावंक, तशेंच 3 वर्सांच्या भुरग्याक उलोवचें देणें फावोस जावंक, 3 जाणांचो बाळंतेर बऱ्यान जावंक, 12 जाणां पिडेस्तांक बरी भलायकी फावोस जावंक, 30 आनी 7 जाणांनी विविध सवा खातीर मागोवंक विनंती केल्ली आसा. 3 जाणांची मायग्रेन पिडा गूण जावंक, 2 जाणांची स्पॉन्डिलायटीस पिडा गूण जावंक, 2 आर्थरायटीस पिडा गूण जावंक, एकल्याची डिस्क प्रॉब्लेम गूण जावंक, 2 जाणांचो ताप गूण जावंक, एकाच्या कुशीची पाठीच्या कण्याची दूख ती उणी जावंक, एकल्याची गुमटेची शिरेची तकलेची दूख गूण जावंक, एक उदरप्रयाच्या आवयक बरी भलायकी जिरवण आनी तशेंच भूक आनी कुडीची सगत फावोस जावंक, 2 बाबा आनी कुटुंब माया मोगान जिवंक, एका कुटुंबांत मावग शांती समाधान रास करूंक, 2 जाणांक लंडन वेची विजा बेगीनच तांकां आदी मेळोवंक, तशेंच एकल्यांचे रेकॉर्ड्स ते जाग्याचे बेगीन आती मेळोवंक, तशेंच एकल्यान धरलेलें जाग्याचें काम ते बेगीन पंथा पावोवंक, एकल्यान दिता म्हूण बसयलेले पयशे ते पाटीन मेळोवंक मागोवंक विनंती केल्या. तांचे संगत आमची ते सांव आसात, इरादे आसात तेय संगत गोंतया. जायते जाणांनी मागोवंक विनंती केल्या. एकल्या चलयेक गर्भकोशांत समस्या आसात, त्या पासत ताका विशेष कंत आसा, दूख आसा आनी तेजे मागोवंक विनंती केल्या. एका काजरी जोड्याक काजर जावन 7 वर्सां जालीं आनी स्त्रियेक ते सिस्टाचे प्रॉब्लेम आसात, भुरग्याचे देणे सांगून ना मागोवंक विनंती केल्या. तशेंच जायते जाणांनी विविध भुरग्याच्या देण्या पासून मागोवंक विनंती केल्या. सांजू तादेव ह्या सर्वां पासून विनंती करून दी.
मागलेले सगळ्या फावो जावं दी बेसांवांनी बरोवन दी म्हूण आमी मागया. आमची ते सवा हेरांची ते सवा भक्तिकांची ते सवा माध्यम मुखांतर हे मिसचे बलिदान भेटोवन नवेन करतात तांची ते सवा सगळी समर्पण दिवया. आमी दिमी घालया सर्गींच्या बापाक ही सर ते सवा सांजुता मुखांतर आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताक बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्या भेटोवन दिवया. अर्गां तुका समिया जेजू, अर्गां तुका समिया जेजू, अर्गां तुका समिया जेजू, ओगळाप तुका समिया जेजू, स्तुती तुका समिया जेजू, आराधन तुका समिया जेजू, वंदन तुका समिया जेजू, वंदन तुका समिया जेजू, वंदन तुका समिया जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गां जेजू, ओगळाप जेजू, तुझे जेजू, आराधन जेजू, समिया जेजू. आमी उबारिल्ली मागणी तुका भेटोवन दिता समिया. आमच्या काळजाचे अत्रेक तूं जाणाय, आमच्या मोतीची चिंता तूं जाणाय, आमच्या कुडीचे आटविटे तूं जाणाय समिया. आमची मोत पार घेताय, आमचे सगळे छिवी तूं जाणाय समिया. व्हडा पवर्तान बरोबर शान आमी उबारिल्ली मागणी तुका भेटोवन दिता समिया. सांजुदाच्या मजतीन आमचेर बेसांव घाल, आमचेर आशिर्वाद घाल. मागलेली मागणी मानून घे. तुझ्या बेसांवांनी आमकां बर. ल्हान भुरग्यांक आशिर्वादीत कर, कश्ट केल्ल्या भुरग्यांक आशिर्वादीत कर, आवय बापाय समोग मेळना जाल्यार भुरग्यांक आशिर्वादीत कर. तुझ्या बेसांवांनी बर समिया. युवजण बेसांवांनी बर आशिर्वादीत कर. सरपिडेस प्रायवंतांक, कश्ट केल्ल्यांक, काजरी जोड्यांक, विविध विविध कश्टांनी वळवळून तुझ्या मुखार मागणी उबारलेल्यांक तुका समर्पित हांव समिया. तुझ्या उदंड दयाच्या आशिर्वादांनी बर कुमक कर, आदार दी बेसांवांनी बर समिया. हालेलुया 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 हालेलुया. म्हज्या मती काळोखाण म्हजो बोवार्थ दंडलोंक पेसडछा. म्हज्या आत्म्याच्या वेरी तूं तुज्या पोसली पदवेन पयस दोंडाय. हे वत्या संता म्हज्या काळजाचे गुंडायेतावन हांव तुका उलो मारतां. आशा सणिल्यांक भरोसो दिवचें खेरे तेणें तुका देवान दिलां. म्हज्या जिणयेचे कांटे कुटे, म्हज्या काळजाचे कोटसान हांव तुका पिटयतां. तुज्या मोवाळ माई पासी नांवातकी तूं म्हाका मोगान आदरसून सुदारसून व्हर. हांवें व्हडा पतयेणें तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोड दी. अशें आमच्या समिया जेजूचें नांव तुज्या मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलें जावं. आमेन. मागीर तूं जोत देवाक उलय. कश्ट अडचणीन निराशेन आसलेल्यांक जेजू मुखार बळादीक शरती जावन आसच्या बगीवन सुद्दां देवाक आमच्या बाबा साहेबा साहेबा आनी हेर फुडाऱ्यांक जेजून कृपा आनी मजत दिवन सांबाळचे खातीर जेजू लागीं विनंती कर. संवसाराचो उजवाड जावन आसच्या जेजूची शुभवार्त समेस्त मनशांक पावो. जेजून आपल्या शेतांत वावरड्यांक धरचे खातीर जेजू लागीं विनंती कर. जेजू बऱ्या गवळ्यान समेस्त लोकांक आपल्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन खऱ्या प्राजिताक आनी शांती समाधानाक हाडचे खातीर जेजू लागीं विनंती कर. मागीर कुटुंबांची जिल्ल्या समेत जेजून आमची कुटुंबां मुखाची बिडारां करचे खातीर जेजू लागीं विनंती कर. सरिल्ल्या समेस्त भवार्थ्यांक आनी बऱ्या मनाच्या मनशांक जेजून सासणीक शांती निरंतर उजवाड लाभोवचे खातीर जेजू लागीं विनंती कर. आमी समेस्त आनी जेजूच्या बळादी कृपे वरवीं देवसराच्या ताळण्याचेर संवसाराच्या पुलवण्याचेर आनी कुडीच्या आक्रम ओडण्याचेर जैत वरच्याक जेजू लागीं विनंती कर. प्रार्थुया. महिमेवंत धर्मदूता आनी रक्तसाक्षा बगेवन जुता देवा तुवें जेजू सोमोग जायत्यांक म्हटलाय तो सोमोग आमच्या काळजांनी तूं सोडय. पातक्याच्यो आनी स्वाताच्यो वाटो सांडून माया मुखाचे रस्ते धरूंक आमकां बळ आनी घटाय दी. कश्टान कळी मदीं निराशेन आनी बेजारायन तुजी कुमोक आमकां सदांच मेळों दी. अशें ह्या जिणयेच्या परिणाम शबितायेन समकोन सर्गी देवाक बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्या निरंतरी आराधन करूंक आमी पावशें कर. क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं. आमच्या जिवितांत सबार उपकार आनी अर्गां आमच्या पत्रां स्वता मरीपात आमकां फोव जाल्यात. आनी देवाक आमच्या पत्रां स्वता मरीपात आमी अर्गां दिवया. सकड परत आमच्या आमी दोळे धांपया दुनियांत वयर रुपारिया दिमी घालन आमकां मेळिल्ल्या उपकारां खातीर आमी देवा बापाक अर्गां दिया. सांगात म्हणया अर्गां तुका समिया जेजू, गुलाब तुका समिया जेजू, महिमा तुका समिया जेजू, आराधन तुका समिया जेजू. सांगात म्हटल्यार म्हणया हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गां तुका समिया जेजू, गुलाब तुका समिया जेजू, महिमा तुका समिया जेजू, आराधन तुका समिया जेजू. आमकां सर वायटांतल्यान वरांतल्या उगडांतल्या तुवें आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर बरे भलायकी
आमगे समाधान शांती तुवें आमकां फोव केल्या जर वायट त्यानं कोण वेळी आमी मागल्या आशेने तूं आमकां फोव केल्या खातीर सदां समजे सांगात रावा तुज्या उतरा प्रमाणे आमकां फोव केल्यात आमकां समाजतांक बरी भलायकी दिल्या खातीर आनी सभा आमकां ल्हान भुरगीं तुवें आमकां दिल्या खातीर ल्हान भुरग्यांक तावन आमकां तुजो मोग मेळ्ळ्या खातीर आमी तुका अर्गांनी तावन सुमिया जेजो अर्गां तुका सुमिया जेजो गळाप तुका सुमिया जेजो आमकां समेस्तांचे वेदीक ताणें दिल्या खातीर आमी तुका अर्गांनी ताव आनी आमच्या संगात रावून आमकां जर वायट लागून मेळ्ळ्या खातीर बरी भलायकी दिव आमकां दिल्या खातीर मदीक समाधान शांती तुवें आमकां दिल्या अर्गां तुका सुमिया जेजो वगळाप तुका सुमिया जेजो आराधन तुका सुमिया जेजो सर्गेंच्या बापा जेजू क्रिस्त थंय आमकां नव्या जनीत करून नव्या जिविताची कृपा तुवें आमकां दिल्ल्याक सर्गेंच्या बाबा तुज्या पवित्र सभेन बऱ्या गोळेच्या जतनेन आमकां सांबाळिल्ल्याक बापा ह्या नोवेनाच्या कुटुंबाक बगेवन देवाच्या मजतीन तुवें दळूस केल्ल्या आनी मुखार करून खुशी वेल्ल्या उपकारां बसोत बापा तुजे थंय पातिल्यांक सुख नासतना कुमो केल्ल्याक आनी कश्ट निराशेन सांबाळून धरलेल्याक बापा तुवें तुज्या देवीक मुखान आमकां पदकातावन सुटका दिल्ल्याक दुबावळी मतीक उजवाड दिल्ल्याक आनी कांती दुखेनी आमकां बुजवण दिल्ल्याक बापा तुजे एकल्या जनीत पुता जेजूचे नांवे तुवें देवसराक तरायल्याक आनी बिजोड काळजाच्यांक पवित्र आत्म्यान दिवच्या गटायेन भरलेल्याक या पुंतळार सांजू ताच्या भक्तिकांची मागणी आयकून तांची बेजाराय पयस केल्ल्या खातीर या भगवंत जाग्या सांजू मुखांतर जायती जपां तुवें केल्ल्या खातीर सांजू ताच्या मजतीन या पुंतळार सबार प्रगतीची कामां जारी केल्ल्या खातीर सांजू मुखांतर आमी मागले सो तुज्या खुशा प्रमाणे वेळा काळा तिकीत आमकां फोव केल्ल्या खातीर आमकां मेळिल्ल्या सर उपकारांक आमी परत अर्गां दिवन जेजून शिकयले मागणे संगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे गुचे सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळीन पडोवं दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवा मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त भावा भयणी पसो देवा लागीं आमी विश्वासान मागया सरस्पुरा आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार सरस्पुरा पिडेस्तले आमच्या भावा भयणीचे कश्ट टाळू कर सरस्पुरा पिडेस्तांची सेवा करच्याक समर्पीत जाल्ल्या धाकट्यांक नर्सांक आनी नेवा सेवकांक पाव सर्वेस्पुरा सकट पिडेस्तांक थाळण्या आनी पदकांतली निवार सर्वेस्पुरा तुज्या मण्याऱ्यांनी हात दवरच्या पिडेस्तांक जिविताची भरती आनी बरी भलायकी कुडी आत्म्याची घटाय दी सर्गेच्या बापायचे दिसा आमी आयकले आमच्या भावा भयणीची सर्व ते संवाद जारी करण सांजू ताच्या भक्तिकाच्या जिणये तांणी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर सर्गेच्या बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विसरलेल्यांची ते संवाद आमी तुका समर्पण दिता तुजी खुशी वयतर ती सर्व ते संवाद तूं जारी कर म्हूण आमी मागता बगाडा बापा गांवांत तशें परगांवांत फावो तें काम नासतना कस्तूंच्या सर्व तुज्या भुरग्यांची खाकुळट कर तांकां बरें काम फावो करन तांचें जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता दयाळा बापा फावो ती जिणये संगाती मेळनासतना कस्तूंच्या सर्व आमच्या भावा भयणीचेर तुजी दया दाखय तांकां बरी जिणये संगाती मेळोवन बरें कुटुंबा जिवीत जियोवचें देणें फावो कर म्हूण आमी मागता सर्वेस्पुरा भुरग्यांचे देणें आशेतेल्या सर्व खाजारी जोड्यांची तूं बिरमत पाव तांच्या खाजारी जिविताच्या मोगाचें फळ भुरग्यांचे देणें तांकां फोव करन तांचो संतोष सोडय म्हूण आमी मागता मोरये पिडेस्ताचे भलायकी तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक नमानणी काकूल तुजे मये नमनांच्या जिवा अमृताने भरोशा आमी तुका उलो मारता आमी परदेशी वेची बळकां ह्या तुकाच्या कुणांत आसता अस्कार उस्कार सोडून आमी तुका आरोधन करता ते तूं आमची ते तुजे काकूळचे दोळे आमचे बरे परती आनी ह्या परदेशा उपरांत सर्गेचें सदैव फळ जेजूक आमकां दाखय हे दाळे हे मुगाळे हे दुलोवी आमकारी मोरये पिडेस्तां बसत मागणें मायमा तुका सर पवित्र देवा बापा कित्याक तुवें तुजे एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सोडवण दिवच्याक धाडलोय मायमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे हस्तगत मनशा साहेब घेवचें तितलो लानवीक जालोय
आनी सर आमची पिडा गूण करूंक तुवें कुशिवेली महिमा तुका पवित्र आत्म्या आमच्या बुजवणदारा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या पळादीक पदवेन गूण करताय प्रार्थुया दयाळा बापा आत्म्याच्या संकश्टाने नेमतीच्या कुडीच्या पिडेने कुस्तूंच्या तुझ्या सक्राम आणि सकरणाचे दयाळ दीस घाल तुवें रचल्या तांकां नवो जीवन जिवा बरीस कर अशें पथकांतली नितळ जावन पिड्या शिड्यांतली गूण जावन बेगीन स्थळी भलायकी जोडच्या क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सोम्याचे नावी आमचो आदार सर्वेस्प तुमचे सोवे असो प्रार्थुया दयाळा सोम्या भवाच्या बुजवणदारा तुझे मीत मेहनतली दयाळा आमी मागता पिड्या शिड्यान कुस्तूंच्या तुझ्या भुरग्यांक तांचे रखण पडवे सदांच शांत समाधानान सांबाळून दीत एकामेकाक सुख समजणीने मनामध्ये पयस करून एकामेकाक काळजातान बोगसून जियोंक तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टावर मी सुदारून तुझ्या दयेन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हणून बगोवन दी तूं दयाळ सोमी सदांच तांचे सांगात राव तांचे आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदांच तुकार गांधी दी जो जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना आशीर्वाद स्वीकार करूंक आमच्यो तकले आमी बागोवया सर्वेस्पो देव तुमकां आशीर्वाद देव आपल्या मुखामळ सुप्रकाश तुमचेर फांको तो तुमकां मैपसान आनी काकुळतेन वागो धुलो बायेन तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शादी तो तुमकां दिव देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आणि आपले बसवणे प्रमाणे संसार सरापर्यंत आमचे संगत आसा तो तुमचे सवे रावण तुमचे संरक्षण करू तुमच्या मुखल्यान तो राव तुमकां वाट वरू तुमच्या फाटल्यान तो रावण तुमकां राखण करू देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या सुसांग उजवाडान भरले तो तुमचे देहाचे सर वायट बसमून उडोवू आणि तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करू आणि सर पदवेदार देवाचो बापाचो आणि पुताचो आणि पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचे देवो आणि तुमचे सभे सदा आसो वचून क्रिस्तच्या मोगान तुमकां धाडता देवाचे मोगाच्या बाबडीनो थोडी मिनटां सक्रामेता मुखार आमी करसुया आमचे कश्ट आमचे संकश्ट आमचे दूख आमची संतोष आमची पिड्या सिडा आमचे गंध बेजाराय सगळी सोमया समर्पण दिवया सोमयेची बेसांवां आमी घेवया बवर्तान देवा लागीं सरया जेजूची बेसांवां जोडूंक आयती जावया हर एक
चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सौम्या आराधन तुका सौम्या आराधन तुका सौम्या आपण श्री करूया हालेलुया 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 श्री प्रोग्राम महिमानी मार्ग खाते मगच्या भावभीण आणि भुरग्यांनो हो थोडो वेळ जेजूच्या समोर आमी करसूंक तशेंच जेजूचो आशिर्वाद जोडूंक प्रत्येक जावन ह्या सक्रामेंतला जेजू थंय आमचो भावार्थ आनीकय घट करूंक आनी त्या भावार्थांत आमची जिवीत मुंदरून व्हरूंक गरजेचें प्रेरण ह्या आराधना मुखांतर आमी मागून घेवया. हे घडीभर आमचें सगळें ध्यान ह्या सक्रामेंतला जेजू थंय आमी कोसोवया. जेजू आमकां पळयता, आमी जेजूक पळयता. खरेपणी ह्या पवित्र सक्रामेंतान तो हजर आसा. ताणेंच आमकां सांगलां तुमचे सदांक सांगता सदांच काल हांव आसतलो, संवसार सरे पर्यंत तुमचे सवय हांवें आसतलो. जेजूची ही उतरां ह्या पवित्र येवकारिस्तान तीर जाल्यांत. जेजू ह्या पवित्र येवकारिस्ता मुखांतर सदांच काल आमच्या सांगता तो आसा. तोच जेजू ह्या वेळार आमच्या सांगता हांगासर हजर आसा. त्या जेजूक आमी भोगया. तो खरोपणी आमच्या सांगता आसा, आमच्या बोवारी आसा म्हणलें भोगप आमकां भोगूं दी. आमची सर आठावळी ह्या वेळार आमी जेजूच्या पांया तळा समर्पण दिवया. सर आमच्या कुटुंबाच्यो गजाली, कुटुंबाचे आमचे कश्ट, कुटुंबांत आजच्या सुमेस्तांक कुटुंबांत आमकां आजचे सर अणवरां खंत बेजाराय ह्या वेळार आमची काळजां मोना आमी खाली करया जेजूच्या पांया तळा. सगळें जिवीत आमचें खाली करन त्या जेजूच्या प्रेरणा ताची कृपा आमच्या काळजां म्हणून आमी भरया. आनी तसो जेजू आमकां सुमेस्तांक आशिर्वाद करता. आमच्या कुटुंबांतल्या हर एकल्या सांद्यांक तो राखता आनी सांबाळटा. प्रत्येक जावन आज आमच्या कुटुंबांतल्या सर भुरग्यांक तो आशिर्वाद दिता. भुरग्यांक म्हणजे सवय येवंक सोडा, तांकां आडाय नाकात. तसल्यांचे सर्गींचे राज म्हणून बसयलेलो जेजू. देवाच्या नजरेंत आमी सगळीं भुरगीं, आमी देवाचीं भुरगीं, विंचून काडलेलीं परसां. प्रत्येक मिसाव ताणें आमकां दिला जेजू मुखांतर. त्या देखून जेजू म्हणटा येया तुमी सुमेस्त कश्टांतल्यान आनी वजन वयतल्यानो आनी हांव तुमकां समाधान दितलो, विशय दितलो, तुमच्या सांगात हांव आसतलो. तीच जेजूची बासावणी. तोच जेजू आमच्या सांगाता आसा. ह्या पवित्र येवकारिस्तांत 2 मिनटां मौन रावया. आमचें सगळें जिवीतच ताका समर्पण दिवया, खाली करया. जें कितें आमकां भोगता ह्या वेळार, जें कितें आमकां सांगूंक जाय ह्या वेळार जेजू आमच्या इश्टा संगी आमी सांगया. आमची काळजां मोना ताकाच आमी समर्पण दिवया. देखून आमी बसया. एका गिता मुखांतर जेजूचें हजरपण आमी भोगया. ही गिताची उतरां आमची करून आमी घेवया आनी जेजूक आमी आमकां समर्पण दिवया. आमची काळजां मनांत तसो आशिर्वाद भरूंक कृपा जोडूंक आमी प्रयत्न करया.
आम्ही अर्घा दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करूया ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आम्ही सर पडूया क्रम्या अर्घा दिव्या आम्ही अर्घा दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करूया ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आम्ही सर पडूया केल्यात कितली विचित्रा देखा तुम्ही ताची विस्मिता महिमा कसा ताची कृत्या मानक ताच्या आम्ही गावया सौम्यार केल्यात कितली विचित्रा देखा तुम्ही ताची विस्मिता महिमा कसा ताची कृत्या मानक ताच्या आम्ही गावया अर्घा दिव्या आम्ही अर्घा दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करूया ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आम्ही सर पडूया जेजून आमच्या काळजांत आमच्या जिवितांत केले सर्व बरेपण ह्या वेळार आमी उडास करया जेजू आमकां ह्या वेळार सांगता हांव तुमचे सांगता आसा आशिर्वाद दिता जायत्या कश्टांनी अनवरांनी नासलेल्या सुमेस्तांक हांव विशेव दिता जेजूक आमी अर्घा दिवया सर्ग संसार ताणें रचला खाना जेवणान आमकां पोसला वायटा विघ्नात येदोळ राखला पिडे शिडेन ताणें सांबाळला सर्ग संसार ताणें रचला खाना जेवणान आमकां पोसला वायटा विघ्नात येदोळ राखला पिडे शिडेन ताणें सांबाळला अर्घा दिव्या आमी अर्घा दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करूया ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सर पडूया अर्घा दिव्या आमी अर्घा दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करूया ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सर पडूया सतानी दिन तो सल्ला मोगामय पासान भरला सदा विश्वासी तो उरला खालतो जाऊन तो जियेला सतानी दिन तो सल्ला मोगामय पासान भरला सदा विश्वासी तो उरला खालतो जाऊन तो जियेला अर्घा दिव्या आमी अर्घा दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करूया ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सर पडूया अर्घा दिव्या आमी अर्घा दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करूया ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सर पडूया हालेलुया हाले हालेलुया 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 हालेलुया हाले हालेलुया
तुका सुमियाजेसु हालेलुया 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 पगच्या भाव भयणीनो खरेपणी जेजू मुझे सांगत आसा म्हणून ह्या वेळार म्हाका आमकां भोगता जेजूची बसावणी नी जायकी वर्ती जेजू विनय आमी कितेंच करूंक शकना जेजून आमकां म्हणटा मुझे संगी तुमी एक जाल्ल्या करीत मुझे संगी तुमी रावल्या करीत तुमी कसलेंच फळ दिवंक शकनात ही नीज जावन आसा जेजूची वत्रां भावार्थी जिविता मुखांतर जेजू संगी आमी एक जाल्ल्या करीत आमी कितेंच करूंक शकना आमच्या जिवितांत कसलेंच फळ दिवंक आमी शकना त्या देखून जेजू संगी रावंक जेजू संगी रावन एकवटान रावंक आनी खरेपणी आमच्या जिवितांत फळ दिवंक जेजूस आमकां प्रेरण दिता आनी मुकलो थोडो वेळ आमची सर अस्कतकायो आमी वळखून घेवया आमच्या जिवितांत सैती सुखी आमी करता पदकां आमी आदारता देवाच्या उतरांत वडोल आमी समजून घेतलें हर एका पदकाचें मोल जावन आसा आमी आमच्याच सक्ते वयर पातयेवचें देवाची आमकां गरज ना म्हणून आमी चिंतचें आमचीच योजना व्हरती म्हजेंच चिंता परतें म्हज्याच सक्तेचेर हांव जियोंक शकता म्हणून आमी पातयेवचें हें जावन आसा सर पदकांचें मोल पूण केन्ना देवाचें अस्तित्व आमी विसरता आमी कितेंच न्हय आमच्या जिवितांत आमी कितेंच करूंक साध्य ना आमच्या जिवितांत संतोश भोगूंक आमकां साध्य जायना आमच्या जिवितांत मागलें सयत आमकां मेळना कित्याक आमी संपूर्ण रितीन देवाक जेजूक समर्पण दिवंक चलवता संपूर्ण रितीन जेजूचेर वंदवण जिवंक आमी चलवता कशें ल्हान भुरगें आवय बापायचेर वंदवण जियेता तांचेरच पाती येता जें कितें ताका जाय ताका मेळटा म्हणून तें भरवशान आसा तें ताका कळटा तेच परवीं एका भुरग्या बरी आमी देवाचेर देवाच्या सक्तेचेर वंदवण रावता जाल्यार हर एकी तसो जेजू आमकां पाटयता लाभयता आमकां आमी मागले आमकां मेळटा संतोश आमकां मेळटा एक फावटी एक भुरगें वयर माळयेर एका उज्याच्या अवघडान सांपडटा थंय जावन तें बोब मारता ताका बचाव जावंक जाय सगळो दुवर थंयसर आसा सकयल कोण आसा म्हण ताका दिसना पूण सकयल ताचो बापाय सांगता उठ पुता थंय जावन उड हांव तुका बचाव करता हांव तुका धरता तें भुरगें म्हणटा पापा तूं म्हाका दिसना खंय हांवें उठचें पूण तो बापाय म्हणटा पुता म्हाका तूं दिसताय त्या देखून उड आनी थंय जावन तो पूत उडकी मारता आनी बापाय ताका घट्ट धरता म्हज्या भाव भयणीनो असलो आमचो भावार्थ थोडी फावटी आमच्या अस्कतकाये वरवीं आमच्या पातका वरवीं आमकां कितेंच दिसना पूण आमचो जेजू आमकां सांगता तूं म्हाका दिसताय तुजे कश्ट म्हाका कळीत आसात तुजे अणवरां म्हाका कळीत आसात तुजे खंत बजाराय म्हाका कळीत आसा त्या देखून म्हज्या वेंगेन तूं उडकी मार आनी हांव तुका धरता अशें म्हणटा जेजू आनी हो जावन आसा खरो भावार्थ हो जावन आसा खरो भावार्थ कितेंच आमकां दिसना त्या वेळार कितेंच आमकां कळना त्या वेळार मुखली वाट कितें आमकां समजना त्या वेळार आमी दोळे धांपून जेजूच्या हातांत आमी उडकी मार सोंसू आमचो भावार्थ आनी थंयसर आसा जेजू म्हणटा तूं म्हाका दिसताय म्हज्या पुता म्हज्या धुवे तूं म्हाका दिसताय त्या देखून उडी मार म्हज्या सांगाता राव म्हज्या सांगाता तूं राव हांव तुका वाट दाखयता हांव तुका चलोवन व्हरता असलो जावन आसा आमचो भावार्थ आनी असलो जावन आसा आमचो देव आमकां सदांच आमच्या सांगाता रावचो आमकां आदार दिवचो हर एक आमच्या मेटांनी आमकां चलोवन व्हरचो म्हज्या भाव भयणीनो असल्या जेजू थंय आमी आसचें व्हरतें भाग असल्या जेजू थंय हो थोडो वेळ करसूं जें आमचें व्हरतें भाग तसलें भाग आज जेजून आमकां फोव केला जायते फावटी आमी कश्टात आमच्या जिणेंत निराशी आमी भोगता आमची फुडली मेटां आमकां कशी आमकां कळनात तशेंच जालें एका तरणाट्याक तो खंत बेजारायेन बरोवन
एक फावटी आपले जिवीतच आखेर करया म्हणून दर्याच्या तडीर सोलून वेता आनी तो म्हणटा म्हाका कोणूच ना म्हजें जिवीत आखेर जालें सुमिया तूंय नाय देवा तूंय म्हज्या कुमके केनाय त्या देखून तो सोलून वेता आनी जीव आखेर करचें म्हूण ताका बगता पूण खंयचो एक थाळो ताका आयकता हांव आसा तुज्या सांगाता पाटी वच तुज्या घरा पाटी वच पळय पाटी वेताना पळय थंयसर हांव तुका आसा म्हूण तुका समजता पूण तो तरणाटो अशें पळयता फाटीक उरताना तो म्हणटा ना ना देवा तूं नाय कितें म्हळ्यार हांगासर तूं आसाय जाल्यार 4 मेटां 2 जाण चलची 4 मेटां आसती आसली पूण आतां 2 मेटात त्या उदकाचेर तूं नाय तो जेजू तो देव ताका म्हणटा तूं म्हज्या हातांत आसाय ती मेटां म्हजी तुजी न्हय हांव तुका उखलून व्हरून आसा त्या देखून थंयसर उदकाचेर आसली मेटां ती म्हजी तुजी न्हय तूं म्हज्या हातांत आसाय म्हाका भाव भयणीनो अशें जावन आसा आमचें जिवीत आमकां चबरबोटी देव आमच्या कुमकेक येना देव आमकां आशिर्वाद दिवन जेजू आमची मागणी आयकून आदार दिवन दिना म्हणून आमकां बगता जाल्यार ती मेटां म्हजी न्हय जेजूची तो म्हाका आपल्या आनी तुमकां हातान घेवन उखलून घेवन थोडे फावटी व्हरता तें आमकां कळीत जायना हें भावार्थी जिविताचें लक्षानंत हें हर एक आमकां बंद पडल्या वेळार आमकां आसा एकच आसरो भावार्थ असो आनी तो जावन आसा जेजू सदांच आमच्या कुमकेक रावचो आदार दिवचो आमकां सदांच आमच्या हाताक हात दिवन आमकां उखल व्हरचो तशें जाल्यार देवा थंय तशें जाल्यार जेजू थंय हें आराधन करचें भाग आमचें जावन आसा तातूंत त्या जेजूक आमी उलो मारया परत एक फावटी एका गिता मुखांतर त्या जेजूक आमी आराधन करया ताजे थंय आमचो भावार्थ घट दवरूंक तें प्रेरण सोडूंक आमी प्रयत्न करया जेजू आपयता आमकां तुमच्या दुखते दवरा समर्पण करा तुमचे सगळे कुडीचे समर्पण तुमच्या जीवाचे समर्पण कुटुंबाचे समर्पण हे वक्त करा जेजू आपयता गुण जावंक आपयता जेजू आमकां बेसांव जोडूंक आपयता जेजू आमकां समाधान जोडूंक आपयता जेजू 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 आपयता जेजू आपयता जेजू 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 जीसस येसुवे जेजू जेजू दाविदाच्या पुता आमची काकूत कर आमकां आशिर्वादीत कर जेजू 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 जीसस जेजू 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 जीसस जेजू 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 दाविदाच्या पुता आमची काकूत आमची बिरमत पाव आमकां सुटका दी सोडवण दी बेसांव दी जेजू जेजू येसुवे येसुवे नम्मन मोठी गुंडा बडी येसुवे जीस जीस हील हील टच 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 एंड हील अस लॉर्ड जेजू 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 जिनी कंगल जाता समय जिनी कंगल जाता दुकानी भरता जिनी पिडेशिडेन वळवळतना कंदी बेसऱ्यान भरता जिवीत नाकाशे बघता समय कुटुंबांना समाधान जिवितांत नादस्काई पेस्ट कष्ट अनवरा पिडेशिडा आमच्या जिवितांत मारतना येताना आमी 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 नदस्पर जाता आमी खावच येता आमी कंगल जाता समय तूं सामसो आसरो ह्या वेळार आमी उलो मारता कशें गलेलिया सरोवरान पेदरून तुका उलो मारलो समय म्हाका बाचाव करून बुडोवन आसा कशें काननगर स्त्रीन तुका उलो मारलो दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर कशें कशें कुडे बाते व्हर तुका उलो मारलो दाविदाच्या पुता म्हाका गुण कर दादर कोडकर आयलेले म्हणाले सोम्या म्हाका गुण कर टच आनी हील असं म्हणाले त्याच मापान आमी उलो मारता सोम्या उलो मारता जिनीन कंगल जाताना कधी दुखीन बुडताना उलो मारताना कसलीच पिरान म्हाका ना कांय सुणे म्हाका ना
Jinien kangal satana Jilien kangal zatana Kanti dukin bortana Kanti dukin bortana Somya ulo marthana Somya kulo martana Kais maka unena Kais maka unena Ulo Maria Jesu 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 Jesus Jesu 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 Dawidaच्या पुत आमची काकूत कर Jesu 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 Dawidaच्या पुत आमची बिरबाद पाव आमका पुढे निघून कर touch touch and heal us Jesu 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 ಯೇಸುವೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಕರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುಟ್ಟಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಕರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಮುಟ್ಟಿಗುಣಪಡಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಯೇಸುವೆ तुझ्या दिव्य परसळानं आमका आपण गुण कर सम्या तुझ्या दिव्य आता आपण आमका गुण कर सुरकादी सोडवंदी बेसावंदी सोम्या हालेलुया हालेलुया हाला 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 अदुबार्या अदुबार आमचे समर्पण करूया बघता त्याची गुणकाची देवी सगळं तुमच्या शिराशिराने वळवली त्याचे समाधान संतोष आमका देवाने होते म्हणून मागा जेजू जेजू तुझी गुणकाची देवी सगळं त्या सगळे बाबत त्याच्या क्षणी माध्यम कांतशे अंगसरी गरजेत असून आराधन करून असं सगळे भक्ती करते तुझी देवी गुणकाची देवी सगळं त्याच्या शिराशिराने वळे तुझे पवित्र कशुनी कर तुझ्या नावांत का गुणक तुझ्या नावांत का आशीर्वादी तुझ्या नावांत का बेचावाने बर सर वाईट सत्यता खोटे सत्यता देवसराच्या नाट्य दळल्यात माठ मात्र निवार सम्या तुझ्या बेसावानी बर सुटकादी सुडवांदी बेसावनी चला ना बरग्या मुझे सलशे उसडा तंका आडे नका म्हणल्या सम्या जेजू या सगळ्या लहान बरग्याचे आशीर्वादित कर जाईती बरगी आज मोबाईलच्या त्या सगळ्या पाच पासा सपोर्टल्यांत जाईती बरगी मोबाईलची गुलाम जाऊन जाईते जीवित उघडायल्यांत शिकपाक गुमान दिनांत शिकपाक गुमान दिनांत चंचल झाल्यांत जदस्पर झाल्यांत मतीच्या पिढ्यान कष्ट नसात विविध समस्या बली झाल्यांत आवय बापाय ऐकनांत आवय बापाय सांगले ऐकनांत बरे शिकनांत वाईट सवय धरल्यात या सगळ्या भुरग्यांचे तुझा आशीर्वाद घाल गुणकर सम्या तक आपड तुझ्या वेंगेंदर सगळे वाईट शिकते तक सुडका सुडवण लाभय टच 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 देम हील देम लॉर्ड हालेलुया 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 सर आवय बापांचे आशीर्वाद घाल या भुरग्यांक सत्य मार्गदर्शन देऊ तंका तू कृपा दी सकत दी बळ दी सम्या तंका जाणवाय दी शगुणांनी तंका वाडय कशे कशे बवर्तन तंका वाडो आणि तुझी जाणवाय तंका फव कर सम्या हालेलुया 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 Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ergang cheese. Oglap cheese. Hallelujah. Hallelujah. आमच्या तकलेचे दवर या पवित्र आत्म्याची मदत मागया हे पवित्र आत्मे आमच्या देवाने आमका अभिषेक कर तुझ्या कृपेच्या बेसावानी बर पवित्र आत्मे आमच्या देवाने आमचे ते देवाने आमचे ते असलेल्या पवित्र आत्मे आता आमका सणून गेलेल्या पवित्र आत्मे आमचे ते देवाने आमच्या रागावरवी आमच्या मसरावरवी आमच्या पातकावरवी आमका सणून गेलेल्या पवित्र आत्म्या आमचे ते परत देवाने आमचे ते परत ये आमचे ते वस्ती करूंक के आमका गुण करूंक के आमका सुडका दिवंक के आमका सुडवण दिवंक के आमका तुझ्या बेसवानी भरूंक के हे पवित्र आत्म्या मुझे तेन हे देवाने अभिषिक्त करूंक के तुझे जाणवायन भरूंक के हे पवित्र आत्म्या जायत्या भुरग्यांत हांव पयस केल्ल्या पवित्र आत्म्या भुरग्यांत पाठये जायती भुरगे मोबायला मुखांतर जायते भुरगे मोबायलाच्या विविध वायट संगती मुखांतर गुलामपणान वळवून वद्दाडून आसच्या त्या भुरग्यांत परत पाठये तांकां सुडका दिवंक के तांकां सुडवण दिवंक के तांकां जाणवाय दिवंक के तांकां गुणगुण के तांकां चिरुकाय दिवंक के तांकां शिकपाक बरी मोद दिवंक के तांचे जिवीत देण्यानी भरूंक के तांचे जिवीत फळांनी नेटवंक के तांचे ते वस्ती करूंक के तांकां सुडका दिवंक के पवित्र आत्म्या तांकां सुडवण दिवंक के पवित्र आत्म्या तांकां तुज्या बेसावानी भरूंक के पवित्र आत्म्या देवान हे पवित्र आत्म्या तांचे ते सर भुरग्यांत भुरग्यांत सणून गेल्ल्या पवित्र आत्म्या भुरग्यांक सणून गेल्ल्या पवित्र आत्म्या भुरग्यांत पाठी परतो भुरग्यांत परत ये भुरग्यांक सुडका दी सुडवण दी आपूण निगूण कर हालेलुया 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 पवित्र आत्म्याची गीत आम्ही गाऊया पवित्र आमच्या तशेंच दर्या पवित्र आत्म्याचे गीत आम्ही गाऊया पवित्र आत्म्या देवाने आमकां अभिषेक कर तवळ तुमचेर उदकाचो शिवर जातलो आणि पवित्र उदकाचो शिवर तुमचेर जावन तुमकां अभिषेक जातल्यात हे संदर्भात पवित्र आत्म्याचे गीत आम्ही गाऊया
देणी तुला तू दैविक देणीला बोंके पवित्र आत्म्या आमच्या ते सुटका दे बोंके पवित्र आत्म्या दैवी देणी तुला तुझी दैविक देणीला बोंके पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये तू ये पवित्र आत्म्या दैविक देणी तुला दैविक देणीला बोंके दैवी देणी तुला ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये तुम पवित्र आत्म्या ये तुम पवित्र आत्म्या ये तू पवित्र आत्म्या दैविक देणी तुला दैविक देणीला बोंके समाधान दिवून के गुण करून के पवित्र आत्म्या तुझ्या बेसवानी भरून के सर भुरग्यांतय युवाजनातय प्रेरितांतय प्रायवतातय देवाने आम्हा हरियकल्यातून देवाने गुण करून के तुझी दैवी सकत तुझे दैवी सकत आमच्या शिरानी आमच्या रक्ताच्या थेंब्या थेंब्यानी आमच्या कुडीच्या सणासणानी हाडाच्या सणासणानी देवाने येऊन दी आमका अभिषिक्त करून दी गुरपेन भरून दी देवाने पवित्र आत्म्या देवाने अभिषिक्त कर दैविक देणी तुला दैविक देणी तुला निरंतर हात उभार्या हालेलुया 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 उला मारा निरंतर उला मारा सुम्याची कृपा मागा सुम्याचे बेसाव मागा सडव्यांची सर्वंदर मागा हालेलुया 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 अर्गांचे जोगलाप जे जो जे जोरादान जे जो हाला 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 शदला बल बलंदलल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 
आराधना येशुवे स्तोत्र येशुवे हालेलुया हालेलुया आमच्या तुषंदरी आंदोळे नापियां समयम गंगून करून मागा रक्तस्रावाचे स्त्री बावर्तन आयली सोदीस बावर्त सोदीस बावर्तन देवा लागे सरिया जेजूचे बेसावा जोडिया रक्तस्रावाचे स्त्री 14 वर्षात रक्तस्रावान कसून असलेली साहित्य पंडित लागे वैस लागे दक्तेर लागे गेली गुण सांगना बावर्तान ती म्हणाली आपण समयाच्या अंग वस्त्र आपण जाल्यार गुण जाता आणि तसं बावर्त घेऊन आयली समयाच्या बेसाव जोडून सकली त्या समापान आमची पिडा आमची शिडा आमची कष्ट आमची अनवार सुमेच्या पायांतळा समर्पिया हे बघता आपड जेजू आपड जेजू म्हाका गुण कर म्हणलें गीत आमी गायतल्या तवळ तुमी सगळ्यांनी भगवंतान हांगासर मुखार येवचें दोगी आसक तुमच्या तकलेर तेल माखून तुमकां अभिषेक्त करतले देवी गुण करचे सकत तुमच्या शिराने वाळटली आनी तुमी गुण जातल्यात बावर्तान देवा लागीं सरा जेजूची बेसांवां जडा जेजूची गुण करचे देवी सकत जोडून घेया आनी दोळे दांपिया एक मागणे म्हणया सोमिया जेजू रिपीट कर मॅक्सी सोमिया जेजू तू आमचो देव तू आमचो देव तू आमचो वैस तू आमचो वैस तू आमचो वैस तू आमचो देव तू आमचो रक्षक तू आमचो रक्षक तू आमकां गुण करताय तू आमकां गुण करताय सोमिया जेजू बावर्तान तुज्या लागीं येता हांव आमकां गुण कर आमकां गुण कर आमकां आपड व्हडल्यान आमकां आपड जेजू आमकां आपड जेजू व्हडल्यान आमकां आपड जेजू आमकां गुण कर जेजू आमकां गुण कर जेजू पिडेस्तांक गुण केल्ल्या जेजू पिडेस्तांक गुण केल्ल्या जेजू आमकां गुण कर आमकां गुण कर आमकां आपड आमकां आपड आमकां आपड जेजू गुण कर जेजू समाधान दी जेजू संतोष दी जेजू आपड जेजू हालेलुया 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 दोन कनेचे आपण जेसो आपण म्हणलें गीत गायतना पवित्र तेलाची माकडी तुम्ही भक्तीन स्वीकार करची म्हाका
आपट जेजू आपट जेजू म्हाका आपट अमोलित्या रक्तान म्हाका तूं तेला गुण कर जेजू गुण कर जेजू म्हाका गुण कर सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवा गुण कर जेजू जेजू म्हाका गुण कर सगळी पिडा शिडा म्हजी गुण कर सगळी पिडा शिडा तुझी तू निवा मातकी स्त्रीयेन तुका बाबार्थना पडलें कसल्याक तुवें बरें केलें बाबार्थान हांव तुका आपडटा समी पांयान तुज्या चड पडटा सुमिया जेजू ताळ्याक म्हज्या कांदी धन्य जेजू मागण्या म्हज्या गुमान दी तुझ्या कुरपेची सर म्हज्या जिणयेंत सदांच वळोवन दी सोम्या पातकी श्रीयेन तुका भावार्थना पडलें कसल्या तुवें बरें केलें कसल्याक तुवें बरें केलें बाबार्थान हांव तुका भावार्थान हांव तूं सोम्या आज पडटा पांयां तुज्या चड पडटा तळा तुज्या सर पडटा सोम्यान जेजू जीसस ताळ्याक म्हज्या कांदी ताळ्याक म्हज्या कांदी दुनिया जेजू जेजू मागण्याक म्हज्या मागण्या गुमान तूं दी कुरपेची जिणयेन म्हज्या सोमिया सदांच वाळोवन दी सदांच वाडो कुरपेची जर जिणयेन म्हज्या सोमिया सदांच वाळोवन दी आपट जेजू आपट आपट टच टच हील मी अमोलित्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय गुण कर जेजू गुण कर जेजू म्हाका गुण कर सगळी पिडा शीड म्हजी तूं निवा आपट जेजू आपट जेजू म्हाका आपूट अमोलित्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय जेजू म्हाका गुण कर सगळी पिडा शीड म्हजी तूं निवा हालेलुया 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 शादला बला बला बा संदला लंदला लला सदला लला लंदला बला लंदला लोया मवालासी हाला 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 येसुवे जेजू 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 जीसस हालेलुया शादला लला लंदला लला लला लंदला शोरी Hallelujah, 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 amen, hallelujah, hallelujah. Jesu, 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 Surka
लाभू हालेलुया भाऊ भयणीनो आमी आमकांच तयार करया जेजूचो आशिर्वाद स्विकार करचे खातीर थोडो वेळ जेजूच्या पांयतळ आमी समर्पण दिली हो वेळ करशिलो तर तसो जेजू आमकां हर एकल्याक आशिर्वादीत करता आमच्या कुटुंबांतल्या हर एका संद्यांक दायकन आमी दिमी घालया तसो आशिर्वाद आमी मागून घेवया आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबांत असल्या हर एकल्या संद्यांक ह्या वेळार आमच्या कुटुंबाच्या हर एकल्या संद्यांचो उडास करया तांच्या नांवां आमी उडास करया आमच्या भुरग्यांचो आमी उडास करया तरणाट्याचो आमी उडास करया कुटुंबांत असल्या पिडेस्त भाव भयणीचो आमी उडास करया परगांवांत असल्या आमच्या भाव भयणीचो उडास करया आमकां आदार दिल्ल्यांचो आमकां कुमो केल्ल्यांचो आमच्या खातीर मागणी करतल्यांचो आमी आमची मागणी बसयल्ल्यांचो हर एकल्यांचो ह्या वेळार आमी उडास करया आनी तसो जेजू ह्या पवित्र सक्रामेंत हजर आसो आमकां हर एकल्याक आशिर्वादांनी भरता Sacramento, साष्टांग नमन करूया पुर्विल्या त्या रूपां बोला नव्यो रिती आधारया सोलवोन वेचास्कत विश्व बाबार्ताचे बोळ दिव्या जशे बापा तशेंच पुता उल्हासानी स्तुती जावं पदवी महिमा सस्ता सस्ता एका स्थळ्यान हरसिता तुका दोगांच्या स्पिरितान समसमी प्रार्थुया हे देवा बिची सक्रामेंता घाल तुझ्या कष्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर जो जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससना बऱ्या अर्गान तुका सुमिया जेजू व्हडल्यान उगळप तुका सुमिया जेजू आराधन तुका सुमिया जेजू हालेलुया हालेलुया सुमिया दोन ताळयो बेटा म्हणा सुमिया जोरान प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया उबी रावया सुमेस उबी रावया सदैव जावं सुमियाचें नांव आतां आनी सदां सर्वदा व्हडल्यान सदैव जावं सुमियाचें नांव सदैव जावं सुमियाचें नांव सदैव जावं सुमियाचें नांव आतां आनी सदां सर्वदा आतां आनी सदां सर्वदा आतां आनी सदां सर्वदा सदैव जावं सुमियाचें नांव हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड
मनाचे आशीर्वाद मागी आम्ही समेच्या नावी आमचो आदार सर्वेस तुमचे सवय असो प्रार्थुया सर्गींच्या भोवमोगळ बापा आम्ही तुका अर्गां दिता सांजूतात देव तुझ्या प्रतिरितीन सिसा पसोत पटलावदारा पसोत तुझ्या भावा पसोत तुका आमी अर्गां दिता हे संदर्भार ओ सांत आमचो पुंतळ असो पात्रून जावन दिल्ल्या पसोत तुका आमी अर्गां दिता ताच्या वार्षिक परबेच्या समयार आसा करच्या पयल्या नव्यानाच्या दिसा ह्या नव्यानान वांटिली जावचे भाग फावो केल्ल्या पसोत तुका आमी अर्गां दिता ह्या संदर्भार आमकां तुजें देवाचें उतर आयकूंक फावो जालें तशेंच सक्रामेंताच्या आराधना मुखांतर तुजी कृपेची जर आमी साकोंक शकल्या त्या पसोत अर्गां दिता आसतना आमी आतां जेवणाक आयतें जाल्या ह्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल हें जेवण तयार करूंक दान दिल्ल्या दानींचेर तुजो आशिर्वाद घाल तांच्या दानाचो फळ जावन येतेच प्रतिफळ तांकां फाटीं मेळो कर हें जेवण तयार केल्ल्या नित्यादार वाड्याकारांचो आमी उपकार बावडटा तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल समेस्त वाड्याकारांक तुज्या कृपेच्या बेसांवांनी भर तांच्या कश्टा वावटीचो फळ येतेच मापान तांकां फाटीं मेळो कर म्हूण मागता हांव हांगासर जमलेल्या हर एकल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल हें जेवण आमी सेवता कुडीच्या वाडावडीक खंडीत तें उपकारता आत्म्याच्या वाडावडीच्या कणा खातीर आमी पौरीशें कर म्हूण आमी मागता हें आमी मागता तुज्या पवित्र नांवान जो येता रास करताय ससनाच्या ससनाक बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी मोगळ बाबरीन आतां जेवणाक तुमकां निमाणी दीस जाल्या उपरांत आमी धरता थंयसर जेवण तयार आसा तुमी गड्ड जेवचें आनी थंयसर वॉशरूमां तुमकां आसा कळीत आसा त्या वॉशरूमांत तुमी तुमची गर्दी सोडची थंयसर उदकाची पिवची मंडवळ आसा थंयसर कोणेंच हात धुवंक ना उडासतोरा थंयसर तोंड धुवंक ना फकत पिवंक मात्र उदक तें वापरचें आनी तुमी सहकार दिवचो तुमकां समेस्तां देव बरें करूं परत फाल्यां सकाळीं 10:15 वरार आमी सांगाता जमया नवऱ्याचो दुसरो दीस आमी आचरण करया सांजुदा मुखांतर देवाचें बेसांव वाजोवन घेवया मोगाच्या भाव भयणीनो आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागा म्हूण विनंती करता तुमकां समेस्तां देव बरें करूं निमाणें गीत आमी गावचें ताळयो भेटून तुका सोम्या हांव अर्गां दिता तुजी विधी कथ्यांनी याळता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदांच चुन्न वळता तुका सोम्या हांव अर्गां दिता तुजी विधी कथ्यांनी याळता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदांच चुन्न वळता तुका सदांच चुन्न वळता तुका सदांच चुन्न वळता मोगाड पुता सोवे हांव क्वार मोरी आशिर्वाद दिव आमकां बघेवन सांगता देवा बघेवन कृष्णाचे करूया आणि आमकां आमच्या देवा आमच्या दिसपणांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. यवाणी